देवसार म्हळ्यार आसागी मेल्ले म्हूण सांगल्यार काले मेल्लान धरचे म्हूण सांगल्यार काले ते मेळ्ळां थंय पूर दवरला हांगा पूर दवरला आनी कोण एकलो काले ते पोटांत घाललें वंक वयता गे हांवें त्या तरणाट्याक घरा आपोवन हाडिल्ल्या दिसाचो हांव थंयसर उपद्र ना आतां देवसार कोण हें मेल्ल्याचे उपद्र न्हय म्हूण भोगता म्हाका तुमी एका सायकोलॉजिस्टा कडेन गेल्यार बरें तेर्स आमोरी म्हणनातल्यार तुमकां आज जेवण वाडिना तिचे म्हण सांगल्यार मांयच्या कुजनाक आमी मॅट दवरले बरी ना आनी एक 10 फावटी जाल म्हणल्यार पाद्र्या बत्त जाता म्हणून हांव मीस दिता पयशेय दिता म्हणून सांगल्यार त्या पयशां वरवीं कोणाक सरकार धाडूंक जायना तुज्या 250 रुपयांनी कोणाक सरकार धाडूंक जाता हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज एक शॉर्ट ब्रेक उपरांत परत एक फावटी तुमच्या मुखार हजर आसा तुम्ही चिंतलें जावंक पुरो डिसेंबरांत एक एपिसोड आमचे थोडे एपिसोड आमी घाले पूण जानेवारींत कार्मेल कॅफेचो पत्तो ना 6 जाणांची कॉलां म्हाका आयली मेसेजेस म्हाका आयले कार्मेल कॅफे कितें प्रसार जातात ना म्हूण तुमी विचारले कारण इतलेंच कित्याक कार्मेल स्टुडिओ आमचो इल्लोसो बिजी आसलो बाळक जेजूचे फेस्त आसले देखून सबार ब्लॉग्स आनी दुसरे थोडे प्रोग्राम्स तुमी पळयला जावंक पुरो फेस्ता वेळार आनी सबार मिसां आसली देखून ह्या थोड्या कारणां खातीर थोड्या 4 हप्त्यां खातीर आमी कार्मेल कॅफे प्रसार करूना देखून पयल्यान पयले तुमचे लागीं ह्या एका डिस्टर्बन्सा खातीर माफी मागता आनी परत एक फावटी तुमच्या मुखार हांव हाजीर आसा आज आमच्या संगात आसात फादर रुडॉल्फ डिसोजा पयशिल्ल्या कॅनडात हांव ते आज आमच्या संगात हांगासर आसात फेस्ता खातीर म्हणून आयिल्ले पाद्र्या कडेन हांवें रिक्वेस्ट केलें फादर तुमच्या संगात एक एपिसोड म्हाका करूंक जाय आनी टॉपीक इम्पॉर्टंट टॉपीक आमी आज उलोवच्यार आसा आनी तो आसा तकलेंतलो देवसार वा देवसार म्हळ्यार आसागी मेल्ले म्हूण सांगल्यार काले मेल्लान धरचे म्हूण सांगल्यार काले सैतान सोडोवचो म्हळ्यार काले एक्सॉर्सिझम ह्या विशयांत आज आमी पाद्र्या कडेन उलयतले फादर रुडॉल्फ डिसोजा तुमकां समेसांक तांची वळख आसा ते पयशिल्ल्या कॅनडाच्या ऑन्टारियोंत नायागरा फॉल्स लागीं आपले मिसा वावर ते करन आसात तर फादर सर आमच्या विक्षका तर्फेन तुमकां ह्या कार्मेल कॅफेक हांव स्वागत म्हणटा देव बरें करूं फादर इतले बिजी टायमार तुमी आयल्यात मस्त बिजी आसात पूण हाच्या मध्ये एक टायम काडून म्हज्या रिक्वेस्टाक तुमी ओके म्हूण सांगून आज आमच्या संगात आसात सो पयले तुमकां सवाल आमी विचारचे जाल्यार तकलेंतलो देवसार तुमचो बूक हांवें वाचला थोड्या प्रेक्षकांनी आमच्या वाचला जावंक पुरो हो एक बूक बरोवंक हाच्या फाटली काणी म्हाका गोत आसा आमच्या प्रेक्षकांक सांगे जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता तकलेंतलो देवसार एक भोव अपुरबायसो बूक हांव सेमिनरींत आसतना म्हणजे एक योजन आसलें तूं बरयशी म्हणून मागीर हांव शेळी गांवाक गेलो म्हळ्यार अर्द जातास 1987 इसवेंत अर्द जावन 2 म्हयन्यांनी म्हाका शेळी धाडलो आनी थंयसर म्हाका जायतो वेळ आसलो आनी म्हजें शिकप हाचे वयर जाल्लें हांव फिलॉसॉफी करता आसतना केरळांत आमी अबनॉर्मल सायकोलॉजी शिकल्या ताच्या उपरांत आमी हांव घरा येता आसतना मडंतर येता आसतना जावं दी ह्या म्हज्या सैऱ्या दैऱ्यां पैकी संबंद दवरले दळा आनी थोडे फावटी आमी आमच्या मिसांव कामांत मेतेर जावन आशिल्ल्या वेळार प्रत्येक जावन सांजोजेच्या सेमिनरींत आमची देवशास्त्र करनासता आसतना आमकां त्या दाळा एक अपुरबायसो संदर्भ आसलो फिरगजांक वचून थंयसर आमची मिनिस्ट्री करूंक थंयसर आमकां पावट आसलो शर्माव दिवंक आनी आमकां फिरगज विगार आनी बऱ्या तरान पळयताले खर्मेलीत म्हणटा आसतना तांकां एका रितीचो भोव गौरव आनी आमकां जायते ऑपॉर्च्युनिटीज म्हळ्यार फायदे वेवस्था ती आमी करून दिताले अशें आसता आसतना थोडे येवन आमचे कडेन विचारताले आतां म्हजो सांगाती फादर दोमेल तो आसा आतां हांगा बोज्जोडी फिरगजेंत विगार जावन आसा आनी म्हजो आनी एकलो सांगाती फादर जॉन मोनीस तो बायस प्रवीण ह्या आतां माट मंत्रांत म्हळ्यार तो मडंतरच्या एका पयशिल्ल्या हळ्ळे तावन येवचो गुज्जोट्ट म्हणले तावन तेणे थोडी मारले माट मंत्रां भुताचे उपाद्र तें पुरो आशिल्लें मस्त आशिल्लें ताची ती जाणवाय आनी आमची जाणवाय लोकां कडेन उलोवन
आमी चिंतलें आतां आमी लोकांक थोडी थोडी जाणवाय दिवंक जाय. आतां हरएकी मेल्लें माट मंत्रा म्हणून आमचो लोक थोडे फावटी हिंदुवांच्या देवळाक येतात आनी थोडे फावटी खंय खंय धांवतात. आमकां माट केला, आमकां मंत्रां केल्यात, आमकां एक नारळ मेळ्ळा, आमकां एक तगड मेळ्ळा, आमकां इल्लो कुंकुम मेळ्ळा, आमकां हें मेळ्ळां तें मेळ्ळां, थंय पुरून दवरलां, हांगा पुरून दवरलां, आनी कोण एकलो कालें तें पोटांत घाललें वंकयता गे. करेक्ट. असले पुरा संगती आमी आयकोन हाचे वयर आमी वैज्ञानीक रितीन पळोवन हें पुस्तक हांवें बरोवंक आराम केलें. 1988 इसवेंत मित्राचो संपादक तेदळा डॉल्फी कासिया तो वामंजूर आसा आतां. ताचे म्हाका बारीस उत्तेजन. फादर बरें हांव एक हप्तो बरें नासतना रावल्यार तो इतली फोणां करतले, फादर लोक राखून आसा तुमच्या लेखनाक एक बरोवन धाडा फादर, कशें म्हणी बरोवन धाडा म्हण. अशें सादारण 1.5 वर्साचें काम हें. 1.5 वर्साचें हो बूक बरोवंक म्हळ्यार लेखनां बरयल्ली आनी ती फायस जाली आनी लोकांची प्रतिक्रिया मस्त येताली आनी निमाणें हांवें चिंतलें तो बूक काडचो म्हणून. आनी अशें हो बूक 1989 इसवेंत की 8 इसवेंत फायस जालो. संप्या रितीन फायस जालो म्हळ्यार त्या वेळार तितले पयशे नाशिल्ले. डॉल्फी कासियान ताचे इल्ले बोल्सांतले पयशे गेले, म्हजे लागीं मिनिस्ट्रीचे इल्ले पयशे आशिल्ले. मागीर आमकां हांगा शेळी आसलो पळय थंयसर आमचो सुपिरियर आहलो फादर फेलिक्स, ताणें सांगलें हांव तुका पाठिंबो दिता, सपोर्ट दिता. ताणें 10,000 दिले म्हाका त्या टायमार. तशें बूक फायस जालो. मस्त प्रतिक्रिया आयली. आतां त्या बुकाचे टायटल तकलेंतलो देंवसार म्हूण सांगल्यार कितें गे म्हूण तुवें सवाल विचारले. बरें जालें. हाका जवाब दिवन हांवें कितें म्हणचें. आतां आमच्या जिवितांत आमी सायकोसोमॅटीक म्हळ्यार आमची मोत आनी आमची कूड आतां सगळें आमच्या जिवितांत घडचें आमच्या मोतींत आसा. आतां जर तर आमच्या मोत सुकची म्हणटात पळय, मोत सुकची आनी आतां आमी न्हिदोंक येता आसतना थोडी स्वप्नां पडटात, आमी कंट्रोल ना. पूण केदळा आमी ह्या मेंदवा भितर चड आनी चड चिंता आनी ह्या चिंतनाक आमी गुलाम जाता आनी ह्या चिंतनांतल्यान आमकां सुटका मेळना, तो वळ आमची मोत अस्कत आनी अस्कत जावन येता. ह्या वरवीं हाचो प्रभाव कठीण तरान आमच्या कुडीचेर पडटा. आनी कुडीचेर पडटा आसतना काय जाता, मोत जर तर आमची उल्हासान ना तो वळ कुडींत उल्हास ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमची मोत आसा पळय, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ ह्युमन लायफ. आमी म्हणटा काळीज गरजेचें. काळीज कित्याक, काळजांत आमकां इमोशन्स दाखयता, आमी फिलिंग्स दाखयता. मोतींत आमचें राजांव. जर तर हांव म्हज्या मोतीच्या चिंतपाक गुलाम जालो तो वळ सर्व संगतीची पिडा शिडा आनी तशेंच हांवें सांगचें तर मस्त सन्निवेशांनी आमच्या जिवितांत आमी म्हणटा अळे ताका जेवंसर लागला, तो पिशांबरी करता, तो फोडता, तो दडबडता, तो फ्रेंड वंगता आनी ताका माट केलां, ताचेर मंत्रां केल्यांत, ताका कोणेंगी पाड केलां, ताका देवळाक आपण व्हरोंक जाय, बोटाक दाखोवंक जाय, पाद्रबा कडेन आपोवन व्हरोंक जाय, ताका घाल्लें तें काडूंक जाय, ही पुरा चिन्नां आमच्या मतींत येतात. म्हळ्यार आमकां वैज्ञानीक रितीनी असल्या समस्यांक परिहार कसो काडचो म्हणून आमकां कळीत ना. आजून जाल्यार मस्त व्हडल्यान ती अशेंत जाता. अवेरनेस ना. वय आतां एक गजाल हांव सांगता, तकलेंतलो देंवसार म्हणलें तें टायटल, ताचें नांव कित्याक गेलें म्हूण सांगल्यार आमच्या तकले भितर मेंदवांत 3 पार्ट आसात. सेरेब्रूम, सेरेबेल्लूम, मागीर मिडल ब्रेन. आतां समा पळोवंक गेल्यार हांवें वाचिल्ल्या प्रकार, हांव कांय विज्ञानी न्हय, हांवें वाचिल्ल्या प्रकार आमच्या मेंदवांत सादारण 15 बिलियन जीव कण आसात. 15 बिलियन बरोवचें कशें आमकां कोत्ता न्ही, कितले झिरो म्हणून आमकां लाख करूं सुमार टायम लागता. हय, एक नंबर घालून ताका 9 झिरो घाली, तशें 15 नंबर घालून 9 झिरो घाल्यार तें 15 बिलियन जाता. आतां
घडटा कितें जर तर हांव टेन्शनर आसा, म्हाका समस्या आसात, म्हाका बेजाराई आसा, खंत आसा, म्हज्या जिणेंत चलवणी बगल्या, तो वळ हांव एका रितीचें डिप्रेशनांत आसा. डिप्रेशन आसा म्हणचें कालें कोत्ता गे म्हज्या मेंदवाची सकत उणी जाता. करेक्ट. आनी तांणी विज्ञानिनी सांगचे प्रकार दिसाक 3000 ton 3500 जीव कण आमी होगडावन घेता. करेक्ट. टेन्शन केल्यार चड होगडावन घेता. रायट. पूण आमच्या मेंदवा भितर थंयसर एक ऑटो पायलट म्हणून आसा, ऑटो जनरेटींग मेकॅनिझम. करेक्ट. तातूंत आमचे जीव कण फाटी येतात पूण सक्कडी फाटी येना. रायट. आतां तूं चिंतया, आमकां एक समस्या आसा, म्हाका एक समस्या आसा, तुमकां एक समस्या आसा. त्या समस्याचेर होंदोन आमी दीस आनी रात खंत बेजाराय ती दूख सोसून तांचे तोंड भायर येनासतना 1 म्हयनो भर हांव रावलो जाल्यार सदां चिंतून पळया कितलेशे हजारांनी जीव कण आमी होगडायता घेवन. करेक्ट. आनी ही वाट जावंक पावता आमच्या तकलेंतल्या देंवसाराक. देंवसाराक. रायट. तशें फादर तुमी बारी बऱ्या रितीन तकलेंतलो देंवसार बुका विशयान तुमी सांगलें, कित्याक आतां तुमची व्हड जावन तो ऑलमोस्ट 38 जातात परवा फेब्रुवारीच्या 26 तारखेर. तशें तुमच्या ह्या मिसांव वावराच्या तुमच्या त्या याजकी जिविताच्या सुरवेच्या वर्सांनी बरयल्लो हो बूक आतां तुमी परतून रिप्रिंट करना, आतां तुमी आख्या छाप्याक आतां घाला. हांवें तो बूक वाचला आनी तातूंतलो आसची इन्फॉर्मेशन सायंटिफीक तरान तुमी बऱ्या तरान एक्सप्लेन केला. अशें म्हणटा आसतना हांव थोडे पुटी आमच्या लोकांक हाचे विशयान समजणी ना, कित्याक अवेरनेस दितली प्रोग्राम आमचे थंय जायनात. आमी सुमार विशयान उलयता, पूण हले एक प्रोग्राम ह्या एका पॉडकास्टा मुखांतर ही एक समजणी लोकांक दिवचे म्हणून आमचो उद्देश आसलो. तशें हांव म्हणटा आसतना फादर आतां आनी आमी दुसऱ्या टॉपिकाक उलोवच्या पयलें तुमच्या विशयान दिल्ले आमच्या लोकांक, म्हळ्यार तुमी तुमच्या फॅमिली विशयान जावं दी, तुमच्या मिसां वावरा विशयान, तुमच्या स्टडीजा विशयान, कित्याक म्हळ्यार म्हाका गोत आसा तुमी ग्रेगोरियन युनिवर्सिटींत स्पिरिच्युअल थियोलॉजीन डॉक्टरेट तुमकां मेळ्ळा. तशें तुमच्या जिणे विशयान ती इल्लीशी आमच्या लोकांक वळखन दितात. आतां सांगाचे गे. येस फादर सांग, इल्लीशी संप्या रितीन सांगशे. हांव म्हज्या कुटुंबांत दुसरो, म्हजो व्हडलो भाव विक्टर, म्हज्या फाटलो पॅट्रीक, ताचे उपरांतले फ्लोरा, रोजी आनी ताचे उपरांतलो ब्लॅनी डिसोजा, मागीर निमाणे शोभा. भोव अपुरबायचे देवबिरांतीचे कुटुंब. पप्पा आनी माय कश्टी जिणी जियेल्ली. मायक मागणे रजार म्हूण सांगल्यार गरजेचें. घरा सांजेर मागणे रजार नटल्यार जेवण ना. तिणें म्हणचें पुता तेर्स आमोरी म्हणा नटल्यार तुमकां आज जेवण वाडिना. तिचे म्हूण सांगल्यार मायच्या कुजनाक आमी मॅट दवरले बरी ना. घरा तित्तराणी मागणे रजार गरजेचे. पप्पा कश्टी जिणी जियोवन आमकां बऱ्या तरेन पळयलें, पूण पप्पा खंयच्याकी भियोवचो मनीस न्ही. राती तो मिलिटरी 21 years मिलिटरी जाल्लो आनी राती ताणें बंदूक काडून बोंडेगेचें हेडलायट घालून थोडे फावटी 2 सोंशे 3 सोंशे मारून हाडिल्ले यात. आमकां तशें मासाची कांय उणें नासलें. कटमूट जेवण हर एक दीस येतालो तो भायर. आनी सोलोन सिमिस्त्रडे खंयच्या सुटकाडान जाल्यार ताचें वचोन म्हळ्यार मिलिटरीन जाल्लो पळय, ताका कांय बेन नासलें. तो हेडलायट घालून येचें आनी ताचें काम करचें. थोडे फावटी हांव हें गेलां, पूण म्हाका जायनासलें ताचे वट्ट वचोंक. तो इतलो फास्ट चलतालो गे म्हाज्या जायनासलें. त्या देखून म्हजो धाकटो भाव येतालो पॅट्रीक, तो बारी चुरूक आहलो, आतां जाल्यार बारी चुरूक तो. अशें आमचें जिवीत. मागीर म्हाका देव आपोवणें मेळ्ळें 1970 आनी 2 इसवेंत. हांव परचे शेनमावांत हांवें इल्लेशें सांगिल्लें. हांव अशें फिरकत म्हाका आशा आशिल्ली. हांव आल्तारबुर्गो जावन आसलो ल्हान. पयलो कुंभकार म्हणलो तो आल्तारबुर्गो जावन आसलो. मागीर म्हाका आशा आशिल्ली एक पाद्री जायचें म्हणून, सासेरतो जायचें म्हणून. पूण कार्मेलीत आसा की ना म्हाका कळीत नासलें. एक दीस फादर पॅट्रीक आयलो आमच्या पिरगजेक. आमी खेळोन आसले भायर, आल्तारबुर्गे आनी पुरो खेळोन आसतना फादर पॅट्रीक हो आपुरबायचो लोक पळोवन म्हाका भारी अट्रॅक्शन जालें. हांवें फादर JB डिसोजा आतां हांगा आसा म्हूण दिसता, सिनियर पाद्रबांच्या घरा थंय आसा फादर JB डिसोजा. बारी आपुरबायचो पाद्र. कित्याक म्हळ्यार JB डिसोजा म्हणजे पप्पाचें नांव JB डिसोजा. तशें तें बारी सांगाता आहलें. तें हांवें सांगलें फादर JB डिसोजा सांगलें. ताणें फादर पॅट्रिकाक कॉन्टॅक्ट करून मागीर हांव हांगा आयलो वोकेशन होमांत 8व्या क्लासीक हांगा भरती जाल्लो. तशें म्हजें देवा पोवणें पयलें सारकें पयलेंत जाल्लें ल्हानपणाचेरच. आनी येदोळ म्हणसर म्हाका कांय बेजार आयना.
आनी एक 10 पटी जाल म्हणल्यार पाद्र्या बत्त जाता म्हणून कार्मेलीत कार्मेलीत जाता म्हणून सांगूंक जाय म्हणल्यार आनी दुसरे कॉंग्रिगेशन असल्यार तातूंतले ट्राय करया पळया म्हणून तशें म्हणून दिसता कार्मेलीत ऑलरेडी जियोन जाले Right, right. दुसऱ्यान काल आसले पळया म्हणून सांगून चिंतात तशें वर्स जाल्या उपरांत हांव शेळीन गेलो शेळीन तावन म्हाका स्पेनाक धाडलें स्पेनांत 1 वर्स भर सान तेरेजा विशयंत कुर्साच्या जुवांव सान जुवांव विशयंत शिकोवन मागीर म्हाका फादर ग्रेगरीन रोमाक धाडलो वंसल्या शिकपाक थंयसर हांवें लायसन्स केली ओके लायसन्स करून डॉक्टरेट केली डॉक्टरेट करून 1994 सॉरी 1997 आयलो गांवाक पाटी येवन म्हाका ध्यानवनांत अपॉयंटमेंट दिलें ध्यानवन आमचें मैसूर मैसूर आध्यात्मीक केंद्र आसा पळय थंयसर 3 वर्सां हांवें काम केलें ताचे उपरांत म्हाका मिरा रोड धाडलो विगार जावन थंयसर हांव 9 वर्सां आसलो 9 वर्सां ती संपलींत म्हाका फादर आर्ची गोसालान म्हज्यात फिरगाची असो वच रे तूं कॅनडा वच रे म्हणून म्हाका थंय धाडलें ओके हय थंय आतां 15 वर्सां जालीं ओके कॅनडांत आनी कॅनडांत जायतीं कामां केल्यांत आमी बरें जाता रावूंक आनी आमचें कार्मलायट लायफ आमी जाता तितलें लोकांक थंय वांटून घेवंक आमी प्रयत्न करता ओके आनी लोकांक आतां चड आनी चड उर्बा आमच्या आध्यात्मीक केंद्रांत येवन थोडो वेळ मागण्या रजरान करसूंक आनी सांज जुवांव कुर्साचो सांज जुवांव आनी सान तेरेजा आनी ह्या वर्सा आमी जुबलेवाचें वरस करता ल्हान फूल सान तेरेजाचें ताचे विशयंत समजून घेवंक लोकां थंय जायती आतुराय आसा आमी तांकां आदार दिवंक आसा ओके ब्युटिफूल फादर हांवें काल तुमचे विशयी विचारलें गे म्हणून सांगल्यार तुमच्या पाटले कित्याक थोडे पटी आमी थोडी हांगासर येतात तांच्या पाटले जिणे विशीं आमी विचारना तुमी म्हाका सांगलें तुमचो पप्पा मिलिट्रींत आसलो आनी तो रातीन सेमेस्त्रेन म्हूण नाकाय म्हणून दैरादीक मनीस म्हणून सडावत आमच्या लोकां ते एक बे आसा सिमेस्त्रिकेचे म्हणून सांगल्यार बारीस बी येतात राती आनी ताचे उपरांत मेल्ले आसा राती 12 वरां उपरांत पेटयत एक तर भोंकले जाल्यार थंयसर मेल्लीं तांकां दिश्टी पडटात हलें पुरा म्हणटात फादर आतां हाचे विशयांत कितें म्हणल्यार बायबलांत ती आमकां सुमार कडेन वाचूंक मेळटा जेजून अजापा केले सैतान सुटयले आनी एका इन्सिडेंट अशें आसा की एका भुरग्याक तो देंवसा सुटयता आनी तो दुकरां भितर सरून दुकराचो हिंड दर्यांत पडून मरता म्हणून सांगून फादर हाचे विशयान म्हाका इल्ली क्लॅरिटी दितात की कित्याक म्हणल्यार चडावत थोडी म्हणटात मेल्ले म्हणलें ना कोटो स्पिरीट येता म्हणून ना म्हणून पूण थोडी म्हणटात ना इविल स्पिरीट आसात मेल्ल्या उपरांत आमचो ओत्मो थोडे बडी साल्वार जायना जाल्यार हांगासर बोवन आसता दिश्टी पडटा अदे प्रमाण म्हणटात हाचे विशयान तुमी काले म्हणूंक आशेतात फादर हांवें देवशास्त्र शिकल्या उपरांत आनी फिलॉसॉफी शिकल्या उपरांत म्हज्या मतीक येवचें हें चिंताप आनी ही गरजबा ते प्रमाणे तें सारकें चिंताप कित्याक म्हूण सांगल्यार मेल्लो मनीस एक फावटी तो कूड सोडलीस तो स्पिरीट आनी स्पिरीट जाल्लो तो ह्या संवसारांत सुटका घेवन आमी म्हणचे सर्गराजाक नाटल्यार पुलगोत्रेक नाटल्यार एमकोंडा तशें जाल्यार आमचें चिंताप आतां लिंबा विशयांत सड्ड उलयनात लिंबो म्हणटात पळय तें उलयनात पूण हांवें सांगचें कितें एक स्पिरीट म्हूण सांगल्यार तुज्या दोळ्याक दिश्टीक पडोवंक साध्य ना रायट स्पिरीट तुज्या दोळ्याक दिसचें खालें मेटिरियल मात्र रायट आतां म्हाका आतां तो कॅमेरा दिसता तूं दिसताय कप्प दिसता हें पुरो मेटिरियल स्पिरीट म्हणटा आसतना स्पिरीट दोळ्यांक दिश्टीक पडना रायट आतां आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत गेल्या तर निर्गमन पुस्तकांत 33व्या अध्यायांत थंयसर मोइसे म्हणटा सोम्या म्हाका तुजें मुखामळ पळोवंक जाय म्हणून रायट म्हाका तुजें मुखामळ पळोवंक जाय म्हणून आतां मोइसेकी आशा आतां मोइसेक आतां देव बोल्यान दिश्टीक पडलो उजार उपार उजो ताका थाळो आयकलो पूण ताणें देवाक पळोवंक ना आतां वो कोण आबा येदो व्हडलो देव आतां म्हाका इजिप्ताक वो धाडटा गे फाराव रायाक इतले सकट खामांड दिता तो त्या देखून ताका आशा आतां सोम्या म्हाका तुजें मुखामळ पळोवंक जाय म्हूण ताका देव कितें म्हणटा मोइसे हांव म्हजो वैभव तुजे हुजीर तावन पाशार करता पूण मनीस जाल्लो देवाचें मुखामळ पळोवन वांसाना असो अर्थ कितें म्हळ्यार आमकां स्पिरीट पळोवंक जायना रायट आतां स्पिरीट आमी पळोवंक केदाळा स्पिरीट आमी बोगसो केदाळा आमच्या कुडींतलो स्पिरीट भायर गेल्या उपरांत आमकां स्पिरीटांत स्पिरीटाची वळख जाताच
स्पिरीट टू स्पिरीट म्हण सांगल्यार स्पिरितांत स्पिरिताक संबंध बांदून हाडचो म्हण सांगल्यार दॅट इज इनविजिबल, आमच्या दोळ्यांक दिसना. आतां आमी थोडे फावटी उलयता सांता भक्तांनी देवा तें एक जावचें म्हणटा आमी. ते एक जावच्या संदर्भार ती तांच्या कुडींत आसात गी नात गी म्हण तांकां कळीत ना. आमी एक्स्टसी म्हणटा ती कुडींत आसात गी म्हण तांकां कळीत ना. कित्याक म्हण सांगल्यार तांचो स्पिरीट देवा तें एक जाला. दॅट मिन्स दे हॅव कंप्लिटली नो आयडिया, नो प्रॅक्टिकली नो एक्सपिरियन्स ऑफ द बॉडी, बट इट इज अ स्पिरीट टू स्पिरीट कॉन्टॅक्ट. ओके. तशें म्हणटा आसतना आतां तुमी म्हाका एक सवाल विचारलें, सिमिस्त्रींत थोडे फावटी दिश्टीक पडटा म्हणजे हांव म्हणलें. जायत्या विज्ञानींनी संशोधन केलां, सिमिस्त्रीन कांय दिश्टीक पडना. रायट. सिमिस्त्रीन खंय दिश्टीक पडना. तूं मद्या रातीर वच, हांव गेलां मद्या रातीर मध्यानेर गेलो हांव सिमिस्त्रेक, कांय बेना. रायट. कित्याक म्हूण सांगल्यार स्पिरितान मनशाक दिश्टीक पडोंक जायना. एक तें. दुसरें, आतां जायते फावटी तांणी थोड्यांनी पळयल्लें म्हणटात. आतां थोडे फावटी कालें जाता रातीचें आतां सिमिस्त्री घ्यायचें म्हणटाना ती एक भें आसता लोकां थंय. प्री एक्झिस्टिंग फियर, प्री एक्झिस्टिंग फियर. आतां त्या बियान येता आसतना थंयसर इतली कोली हाल्ल्यार या खालें एक रूख असो फांटो हाल्ल्यार त्या रुखाच्या फांट्याक रातीचो खंयचोय एक इल्लोसो उजवाड पडल्यार ते मेल्ल्या बरी दिश्टीक पडोवंक साध्य आसा. ताच्या वयर आनी एक थियरी कितें म्हूण सांगल्यार थोडे फावटी आतां मेल्ल्यो कुडी थंयसर त्या कुडीच्या फोंडांतावन बुराक जावन थंयचो गॅस भायर येता. रायट. कुडीचो गॅस भायर येता, ताका म्हणटा तो फॉस्फरस. फॉस्फरस थोडे फावटी शायन जाता. करेक्ट. तें अशें नीट आसलें, तें एक काले हाचे बरी काले उज्या बरी आयिल्लें वयर आसा पळय, तें थोडे फावटी थोड्यांक पळोवन हें मेल्लें दिश्टीक पडलां म्हणून जाला जावं की पुरो. पूण सारके रितीन सांगचें तर मेल्ल्यांनी जीव मनशाक दिश्टीक पडोवंक जायना, साध्यच ना. करेक्ट. तें एक चिंताप आमी मोतीक धरल्यार आहा पळय, आमच्या मोतीन तें सगळें बें आमी पयस करयत. रायट. रातीं जाल्यार मोद्यानेरी सिमिस्त्रींत सोलोंक बसयत, जाय जाल्यार मागयत, जाय जाल्यार फोंडाचेर बसयत, जिंबी घालून मागयत, कांय जायना. पूण जर तर तुज्या काळजांत बिरांत आसा, एक खोली हाल्ल्यार तुका तकली गुवन पडोवंक साध्य आसा. करेक्ट. हाका रिजन, वन ऑफ द रिजन्स मेन काल्याक गे म्हणून सांगल्यार आमचे टीव्ही शोज वा आमची माध्यम आतां कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचे आतां हायेस्ट TRP असे शो कळले, एक तर क्राईम शोज नाजाल्यार मेल्ल्यांचे आमचे बूथ स्टोरीज वा तले कले पुरो आसतात. देखून आनी थोडे फावटी आतां घरांनी काम जाता, आमी सडा कजन्स वा सगळे फॅमिली परत सांगात मेळ्ळे वेळार राती बसून आमी उलोवचे मेल्ल्यांच्यो काडयो कोणांगी कालेंगी सांगला म्हणल्यार आमची इंडियन मेंटालिटीन कालें जालां म्हणून सांगल्यार हे माट मंत्रा पितेसपणा. कित्याक आमी दुसऱ्या कल्चराची दुसऱ्या रिलिजनची मनशां आमी सांगता जे येवन जाल्ल्यान हे कल्चरल एडॅप्टेशन करतना जाल्यार आतां फॉर एक्झाम्पल आतां थोडे फावटी कोला करतात, अलेपुरा करता आसतना कालें जाता, आमकां हें पुरा पळोवन आमच्या मोतीचेर प्रभाव घालता जाल्ल्यान आनी ल्हानपणांत भुरग्यांक शिकयतात जे विनारे गोंगो येवन तुका कापून व्हरता पळय म्हूण सांगून हे ल्हानपणांत आमच्या मोतीन बेंक घालतात जाल्ल्यान दिस इज वन ऑफ द रिजन्स वाय आमकां अलेपुरा बे आमच्या मोती भितर बसता म्हणून. आनी तुमी सांगता राती सिमेस्त्रींतल्यान ओसी येता म्हणून, हांव म्हाका हें सांगतना म्हज्या ल्हानपणाचो उडास येता. आमी वालेन्शिया आसताले म्हणजे आमचे घर गोरेगुड्डा आसले आनी तुमी त्या वालेन्शियाच्या जाग्यार तुमी गेल्यात जाल्यार इतल्यान वालेन्शिया इगर्जेची सिमेस्टर आसा, रोडाच्या तिसऱ्या सायडीन आमच्या प्रोटेस्टंटांची एक हें आसा सिमेस्टर आसा. दोनूय सिमेस्टरच्या मदल्यान तो वाट वेता आनी आमी ल्हानपणांत हांव त्या वाटेन नुस्तुपुटी वेताले राती म्हणून थोडे फावटी फंक्शनां जावन डॅडी आमकां त्या वाटेन आपोवन व्हरतना जाल्यार म्हाका येदो म्हणजे मिल्ल्यान दिश्टीक पडोवना. सो तशें जाल्ल्यान आमी राती सिमेस्टरींतल्या मदल्यान आमी गेल्या जाल्ल्यान तशें ती एक बे आमी काडीचे. आतां ह्या विशयान एक तुमकां सवाल विचारूंक अशें येता फादर, म्हज्या लायफान एक्सपिरियन्स जाल्ली एक काणी म्हळ्यार आमी एका घरांत आमी रावताले. हांव तो जागो कालें कितें कांय सांगिना बिकॉज ते तांचे सिक्रेसी रिवील केल्ल्या पर्यंत प्रायवेसी. आमी एका घरांत रावताले हांव आनी त्या घरांत आमी येवच्या पयलें एकल्यान सुसायड करून मेल्ले तले एक सिट्युएशन त्या घरांत आसलें. आनी म्हज्या मतीन म्हळ्यार त्या वेळार हांव इल्लेशें ल्हान आहली, तितली समजणी आमकां हाचे विशयान नासली. आमकां सांगतना हांव खंयच्या कुडांत रावताली, त्या कुडांत एका मनशान जीवघात करून खाण गेल्लो. तशें हांव एक दीस दनपारां न्हिदली म्हळ्यार मस्तू पुरो आसणेर म्हजे प्रोजेक्ट तें पुरो जावन न्हिदल्या वेळार म्हाका कोणेंगी म्हज्या हर्द्यार बसून म्हाका गुमटी दामून धरल्या एक फिलींग आयलें. म्हळ्यार त्या टायमार म्हाका तें कालें म्हणून गोत्तना. ते टुडे आय नो वॉट इज द सायंटिफीक एक्सप्लेनेशन ऑफ दॅट.
तशें म्हाका सगळ्यांनी सांगलें काले म्हळ्यार ना ते त्या रुमान ताणें जीव घातकन काण गेल्लो ताचे मेल्ले तुज्या अर्द्यार बसोन तुका गुमटे धरल्या बरें तुका उस्वास काडूंक जायना तुका बोंब मारूंक जायना म्हणून तशें आसलें तशें हाचे विशयांत सायंटिफिकली तुमी एक्सप्लेन करचें जाल्यार फादर ह्या एक एक्सपिरियन्साक तुमी काने सांगूंक कशें येतात म्हणलें आनी धरचे हाका लागू जावन हांव आनी एक म्हजो अनुभव तुमकां सांगता. आतां पळया एक गजाल सत हांवें सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या मोतीचो प्रभाव कठीण तरान आमचेर काम करता. करेक्ट. थोडे फावटी आमकां कळीत नासले प्रमाणे आमची डॉर्मेंट सबकॉन्शियस आसा पळय सबकॉन्शियस म्हणून सांगल्यार आतां हांव हांगा उलयतां हांव उलोवन आसतनाच म्हज्या कॉन्शियस आनी सबकॉन्शियस म्हणून सांगल्यार म्हज्या 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 कितें म्हणटात ताका आमी हांव आतां मोतीर आसा आतां हांव मोतीर आसा हांव उलयतां करेक्ट. पूण हांव उलयत आसतना म्हज्या त्या उलोवण्याच्या फोंदा थंयसर जायतीं चिंतनां आसात. रायट. तीं चिंतनां आतां भायर येनात. रायट. आतां तुज्या संगतीन कितें घडलें तूं वचोन न्हिदली पूण न्हिदच्या पयलें तुमकां कळीत आसलें थंयसर जीवघात जाला म्हणून. रायट. वय मो चरित्र आसा आनी ह्या चरित्र प्रमाणे तुमी न्हिदोंक गेल्यात. करेक्ट. न्हिदोंक आसतना तें सबकॉन्शियस तुमचें तें काम करनंत आसा. रायट. आतां तें न्हिदोन आसलें जाल्यार जावंक पुरो तुमकां एक इल्लेशें उस्वास बांदले थोडे फावटी आमकां न्हिदेंत उस्वास बांदता. रायट. म्हाकाय थोडे फावटी उस्वास बांदता. आतां तुवें कालें असोसिएशन केलें म्हाका उस्वास बांदले बरी जालें गुमटी धरले बरी जालें मेल्ल्या स्पिरिताक आतां एखाद्या वेळार चिंत्या एक स्पिरीट आयलो म्हूण चिंत्या गोमटी धर गोमटी चिड्डीचे जाल्यार ताका हात जायचे न्ही ताका हात येना ताका कांय ना ताका फिजिकल बॉडीत ना. करेक्ट. तें साध्य आसतना त्या देखून आमच्या मोतीच्या प्रभावान थोडे फावटी आमकां आमच्या कुडींत संगती घडटात म्हणलें आमकां अनुभव जाता पूण न्हीद जावन सायकोलॉजिकल. करेक्ट. सायकोसोमॅटीक म्हळ्यार आमच्या मोतीच्या सक्तेतावन आमच्या कुडीचेर प्रभाव घालचो म्हणटा सायकोसोमॅटीक. तें घडोवंक साध्य आसा. हाका लागू जावन हांवें चिंतलें आतां तुमकां सारक्याच रितीन जबाब दिली म्हणून तुमच्या सवालाक हाका सरी जावन हांव शेळी गेल्लें जालां गोंयांत. म्हाका एक उर्बा आशिल्ली हाच्या विशयान चड आनी चड संशोधन करीचें म्हणून आमचो फादर सायमन तो आतां सरला फादर सायमन ताणें म्हाका सांगलें आळे फादर रोडी तुमी आतां हाच्या विशयान जायतें बरयतात तो जाणा आसलो हांव बूक बरयतां आनी तकलेंतलो देंवसर ताच्या विशयान आनी बरयता एका घरा इल्लेशे उपाद्र आसात तुमी वचोन थंयसर इल्लेशें पळोवन येतात गी या तांच्या घरच्याच्यांक इल्लेशें समाधान करीत हांव येता म्हणलें हांव लोभ घालून गेलो. म्हाका येता आसतना ते एका रितीचें बें कळ्ळें गे येता आसतना एका रितीचें म्हळ्यार फादर फेलिक्सान अशें एक्सप्लेन केलें की त्या घरा उजो पेट्टा राती फातर पडटात नळ्यांचेर फातर पडटात मागीर थोडे पडदे उलपाल्यात तांचे कर्टन आसले उलपाल्यात आनी थोड्या वणदीचेर उज्याची ती खरी लागल्या. हांव इल्लें भियान गेलो पळयतना बारी पोरनें घर नळ्यांचें बारी व्हडलें घर पोरनें घर आनी त्या घराक माळी आसली आदलीं घरां इल्लें कार्पेटशें तें आशिल्लें पोरनें कार्पेट आनी इल्ली नितळाय नासली त्या घरा. हांव गेलो थंयसर बसलो उलयलो बापूय आवय आनी एक पूत. त्या पुताक पळयतना म्हाका इल्लोसो दुबाव जालो. मागीर जाल्यार मागीर ताचो आनी एकलो भाव आयलो आनी एकली भयण आयली ती आयली म्हजे कडेन उलयली ताणें म्हाका दाखयलें हे पळयतना एका रितीचें नमोनेचें बगप जालें म्हाका. आतां हांगा खंय आसात कोण उपाद्र म्हळ्यार ताणें सगळें दाखयलें म्हाका कर्टन उलपल्लो दाखयलो राती फातर पडटात म्हणलें दाखयलें सांगलें मागीर खरयेचो थंयसर निशाणी आशिल्ली ताणें दाखयली उजो पेटिल्लो तें परत दाखयलें आनी अशें म्हणून सगळ्यां कडेन उलयलो एकल्या कडेन उलयलो आनी ह्या पुता कडेन ताचें नांव थॉमस आतां खंय आसा म्हूण गोत्तू ना ताचे कडेन उलयलो तो म्हणलो फादर म्हाका कोणी कॅर करनात घरा म्हाका म्हजो मोगी करनात
त्या देखून हांव एक सुरंत फादर, म्हाका मस्त बेजाराय आसा. तशें अशें म्हणलें. हांवें सांगलें तूं कांय करताय रे, कितें म्हळ्यार हळे हांव सासरदोत, तुका हेल्प जाल्यार करता, तूं म्हजे वट्टू ये, थोडो दीस राव. मागीर हांवें काले गेलें, हांव कॉवेंताक गेलो. फादर फेलिक्स आसलो पळय, ताचे कडेन परवानगी विचारली, फादर एका तरणाट्याक आमच्या घरा थोडो दीस दवरया गे म्हणून. जायत रे हाड रे ताका म्हणून. तो बारीक खुशेन आयलो, बायकार बसोनूच आयलो. तेच दीस आयलो, ल्हानशें एक बॅग काडून आयलो. आयले जाल्यार ताच्या कुडांत हांव मस्त उलयलो. उलयतना ताणें म्हाका सांगलें, फादर ती म्हाका इतले गाळी दितात, इतले ह्युमिलिएट करतात, इतले म्हाका कांय बरेंकन पळयनात, उजो हांवें दिवचो फादर. राती उठोन म्हाका न्हीद पडना जाल्यार भायर वचोन हांवें फातर उडोवचें, हांवें तांकां बूध शिकयचें म्हूण हांवें करचें. तुमचे कडेन मात्र सांगचें, तांकां सांगनाका. जायत रे, हांव सांगना, तूं मात्र अशें करूंक वचनाका. हांव फादर फेलिक्सा लागीं उलोवन तुका मुंबयच्या गांवांत एक बरें काम सोदता, तूं येताय गे म्हण सांग. येता म्हणालो. 15 दीस आमगेर रावलो. 15 दीस जातच थंय तावून ताका मुंबय धाडलो. म्हळ्यार फादर फेलिक्साक मस्त वळख आसली जायत्या लोकांची. ताणें ताका एक ल्हानशें काम करून दिलें. हांवें त्या तरणाट्याक घरा आपोवन हाडिल्ल्या दिसाचो हांव थंयसर उपाद्र ना. आतां देंवसार कोण अटेन्शन सिकिंगा खातीर करतात. तशें त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी समजोनी आपणायल्यार मेल्ले माट मंत्रा विशयांत चड आमी भियेस जाय म्हूण गरज ना. पूण आतां विज्ञान इतलें वाडलां आनी चडलां की आमी जण वायज ओडूंक जाय. आतां हांव देंवसार ना म्हूण सांगना, देंवसार आसात, पूण देंवसार येवचो मेल्ल्या मुखांतरांनी ह्या मुखांतरांनी देंवसार येता. ताच्यात विचित्र मिस्तेराबरीत रितीन आमच्या जिवितांत आमकां पाड करूंक देंवसार हजारांनी हजार वाटांनी येता. देंवसारान आज सोऱ्या मुखांतरी येवयेत, माध्यम वखदां मुखांतरी येवयेत, आमच्या माध्यमा मुखांतरी येवयेत, खंयच्याय रितीन देंवसाराक येवयेत. आनी देंवसाराचें टॅक्नीक कालें आपूण ना म्हूण सांगोंक लोकां कडेन सांगचें, देंवसार ना म्हणून. तें सारकें न्ही. आमी समजून घेवंक जाय. आतां जेजूक देंवसारान 3 फावटी नाडलें मरुभुमींत वयगी. तसलेंत तेन्ना सवा आमच्या जिणेंत येता आसतना आमी चिंतूंक जाय, देंवसार मिस्तेराबरीत रितीन आमच्या जिवितांत तेन्ना सवा हाडटा, आमकां नाश करूंक तो पळयता. ताचें योजन कालें आमी देवा कुशीन मेटां काडनजो, आमी वायट वाटेन चलोवन जाता तितलें डॅमेज, जाता तितलें डिस्ट्रक्शन करूंक प्रयत्न करीत म्हणली देंवसाराची एक आलोचना. ओके फादर, तुम्ही आता देंवसारा विशयान सांगलें की तांबड्या मेल्ल्यान गोमटी धरची, ते अर्द्यार येवन बसून हें करचें पुरा. ते कांच जाता थोडे फावटी आमकां मुस्त पुरा सण जाल्ल्या वेळार आमकां न्हिदोंक जाय. सो आमच्या बॉडीक रेस्ट जाय म्हणून बॉडी रेस्टाक वेता, पूण आमचें मायंड अलर्ट आसल्या वेळार कालें करता. मायंड इल्लें आमकां उठोवंक ट्राय करता. म्हळ्यार आमी काही मोरतां कोणना म्हणल्यार हें जाता ना, आमची बॉडी आमकां जग दिता म्हणून आमकां हें जाता. दिस इज अ सायंटिफीक एक्सप्लेनेशन. पूण आमकां जातना कालें जाता म्हणून सांगल्यार आमच्या मांड्यान इतलें बंद दवरलां गे, आमचें प्री नॉमिनेशन आमच्या मायंडान इतलें आसता गे, आमकां तें काल जाता मेल्ल्यान हरद्याक धरलें, मेल्ल्या घरा भितर गुंता, टॅपा ऑन करता, तशें पुरा म्हणून आमकां फील जाता. आतां तुमी म्हाका सांगलें देंवसार म्हणलो आसा, कित्याक म्हणून सांगलें पवित्र सभा आमकां सांगता, कॅथोलीक जेजून जाल्यार बायबलांचो बारकडे मेल्ल्या तो सुटका दिली आनी देंवसारा तो सुटका दिली म्हणून सांगलें हें आसा. आतां तशें म्हणटा आसतना फादर एक्सॉर्सिझम म्हणून सांगल्यार कालें थोड्याच ह्या जागांक मात्र एक्सॉर्सिझमाचो पावर दिवन आसतात. तशें हें कशें वर्क जाता, म्हळ्यार मेल्ले सोडून चिंतले रिट्रीट वेतात, मेल्ल्यान ते सोडले, कित्याक आमी आतां तुमी सांगलें आमकां मेल्ल्या म्हणून सांगल्यार आमच्या मांड्यांत अशें तरेन एक सायकोलॉजिकल फिलींग म्हणून तुमी सांगलें. पूण जाल्यार हो देंवसार म्हणलो आसता, एक्सॉर्सिझम म्हणलें कातोलीक पवित्र सभेंत आसा. सो तशें म्हणटा ताचे विशीं आमकां एक्सप्लेन करतात गे फादर. एक्सॉर्सिझम पवित्र सभा हाचे विशयांत जायते निगा दवरन आसा. कित्याक म्हणून सांगल्यार पवित्र सभा सुलाबायान हर एकल्याक देंवसार धांवडावची पदवी दिना. ओके. कित्याक पवित्र सभा पळयता तूं रिलिजियस गी, भावार्थान जियेताय गी, सक्रामेंत घेताय गी, तुजें जिवीत लोकां हुजीर कशें आसा, देवा हुजीर कशें आसा, हें पुरा इत्यर्थ करन इगर्ज माता थोड्या सासेरदोतींक असली एक पदवी दिता. ह्या पदवे फाटल्यान वातिकनांतावन अधिकार दिल्लो आसा. ती पदवी आनी अधिकार कित्याक म्हणून सांगल्यार
हो एक सासेरदोत बावरतान बरवशान मोगान जियोसो सक्रामेंतीक जिवितांत नीज गुंडायन जियोसो देवातें एक जावन जियोसो सासेरदोत ताका आमी विंसला आनी ताका आमी पदवी दिता. आतां एक बिस्प एका सासेरदोतीक वर्द दिता आसतना आमकां कांय दिसता गी? आमकां कांय दिसना वय गे. आतां आमी पळयता बिस्प साहेब ताच्या माथ्यार हात दवरून मागाना तें सगळें करता पवित्र आत्मो. ओके. ते मागोंक ना. बिस्पान फकत ताचे हात मात्र दवरचे. ओके. कशें धर्मदूताच्या कृत्यांत कशें हात दवरून 7 दियाकोनांक वर्द दिले गी आपोस्तलांनी, तशें हांगा वर्द दिता. थंयसर आमकां दिश्टी कांय पडना, पूण थंयसर त्या घडये एक सासेरदोत जाता म्हूण सांगल्यार ती पदवी ताका मेळ्ळी. आतां ह्या पदवे मुखांतर आमकां ती सकत मेळ्ळ्या. आतां कोणी एकलो आमचे लागीं कुमसार जाता आसतना खायला जाता, तो कुमसार जाता, पातकां सांगता आनी थंयसर ताका बोक्साणें मेळटा, आपसुलूसांव मेळटा. थंयसर तो भायर वता आसतना ताच्या सगळ्या जिणेंत ती कुरपा बरयल्ली आसा. थंय एक उल्हास येता. खंय जावन आयिल्लो तो उल्हास? सासेरदोती जावन येवना, जेजू मुखांतर आयलो. तशेंच एक्सॉर्सिजम म्हूण सांगल्यार दिल्ली ती पदवी हो सासेरदोत उपयोग करता. आतां कोणायकी आतां चिंतया, एकल्याक देंवसराची अडचणी आसा, देंवसराचो स्पिरीट आयला या ताचे थंय एक खोटो स्पिरीट आसा म्हणटा आसतना हो आपणाक दिल्ल्या पदवे मुखांतर तो सुटयता. हाका म्हणटात एक्सॉर्सिजम. थंयसर ती नायसियन क्रीड म्हणूंक आसा आमी, आनी थंयसर ताची मागणी तें पुरा वापरून तो ताचेर आशिर्वाद घालून देवाच्या नांवी, सा मिगेलीच्या नांवी, मोरयेच्या नांवी त्या सैतानाक तो पयस करूंक आज्ञा दिता. कशें जेजून त्या दीस त्या एकल्या दोगां थंय आशिल्ल्या देंवसराक धांवडावन त्या दुकरांक ताणें धाडलें गी, आनी ते दुकर सगळे धांवून ते नपय जाले म्हूण सांगल्यार तितल्या कठिनायेचे ते देंवसराचो तो पंगड, लिजन म्हणटा आमी. जेजूक ती सकत आशिल्ली. तितू सकत आपोस्तला मुखांतर, पापसैबा मुखांतर, बिस्पा मुखांतर ती एका सासेरदोतीक येता आनी तितस सकत तो वापरून थंयसर आशिल्ल्या खोटेपणाचो स्पिरीट भायर घालूंक प्रयत्न करता आनी जायते फावटी ते प्रयत्न यशस्वी जाता. हाका म्हणटात एक्सॉर्सिजम. आनी तें पवित्र सभेच्या हाताखालच जावंक जाय. कोणेय वचोन हांव देंवसार सोडयता म्हूण सांगल्यार तें सारकें जायना. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी पवित्र सभेंत आसतना आमचें तें विधेयपण दाखोवंक जाय. आतां व्हडलो साक्रिफीस खंयचो? विधेयपणाचो साक्रिफीस. आमी केदाळा जेजू क्रिस्ताक आमच्या मणयाऱ्या मुखांतर विधेय जावन चलतांगी त्या दाळा देंवसराक तें पळोवंक जायना. आनी तसल्या मनशान आज्ञा दिता आसतना तसल्या खोट्या स्पिरिटाक कांय जागोना. तें कशें घडटा म्हज्यान सांगूंक जायना. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी पातयेता देवाच्या कुरपेकाल देवान दिवच्या त्या कुरपे मुखांतर आमकां जायत्यो संगती करये. आतां तेंच आमी पळयता पवित्र येवकरिस्त भेटयता आसतना सासेरदोत उंडो उखलता, खाल्स उखलता. आमकां ती खाल्स आनी उंडो आशिल्ले बरें दिसता. थंय आमकां जेजूची कूड दिसना. थोडी अजापां घडल्यात. थंय आशिल्लें तें मांस रगत जावन दिश्टीक पडचें तें अजापां घडल्यात. ती नीज अजापां. पूण आमच्या सदांच्या मिसाक आमी वता आसतना तो उंडो उखलून ही म्हजी कूड म्हूण सांगता आसतना थंय जेजूची कूड जाली. आनी त्या पातयेन आमी कुमगार घेता आसतना पळया आमच्या काळजान जावचो उल्हास. तशें म्हूण सांगल्यार तेंत प्रिंसिपल आमी एक्सॉर्सिजमाक उपयोग केल्यार जेजूच्या आज्ञाकाल एक याजक इगर्ज मातेच्या मणयारान दिल्लो तो ती पदवी उपयोग करून जोर तर तो आज्ञा दिता सोडून वच त्या मनशा तावन देंवसराक तो सोडून वेतास. हाका म्हणटात एक्सॉर्सिजम. हाका आमी पातयोंक जाय. आनी हो एक आपुरबायेचो संदर्भ आमच्या लोकांक. आनी हाका लागू जावन हांव कितें सांगता, आतां तुमच्या कुटुंबांनी मोगाळ भाव भयणो
कसलंय उपद्र आसात म्हूण तुमकां बघतात वैज्ञानीक रितीन पळया थंयसर न्हीज जावन खोटेपण खोटो स्पिरीट आसा की आसोंक साध्य आसा. खोटो स्पिरीट विशेष मिस्तेराबरीत रितीन आमच्या कुटुंबांनी ताचें काम चलोवन आसा. पूण तुमकां खात्री आसा तर एका साशेरदोतीक वचोन उलया. साशेरदोत तुमकां ताची चिंतना सांगोन तो दियेसेसींत कोणाक पदवी दिल्या पळय बिस्पान एक्सॉर्सिजमाची तसल्या पाद्र्याबाक साशेरदोतीक थंय आपोवन व्हरून थंयसर तुमी ही रीत ही साक्रामेंतीक रीत पाळल्यार खंडीत जावन बरेपण जावचे चान्स आसा. बोटा कडच्यान वचनाकात, देवळांक वचनाकात, कुंकुमा हें तें माट मंत्रान तातूंत तुमी मेतर जावचे न्ही. आमकां दिल्यात आपुरबायेचे साशेरदोत आनी आमी देवाचें उतर आयकोन देवाच्या उतराकाल विधेयपणान चल्ल्यार आमच्या कुटुंबांत बरेपण जाता तें खंडीत. आतां जर तर तुमकां बघता तुमच्या कुटुंबांत असली एक पिडा शिडा आसा, असलें एक अणवेपण आसा, असलें एक खोट्या स्पिरिटाचे उपद्र आसात, साशेरदोतीक वसा ताची मजत मागा. एक्सॉर्सिजम असलेल्या साशेरदोतीक इगर्जमातेच्या वडिलांनी दिल्ली पदवी उपयोग करा आनी तुमच्या कुटुंबांत शांत समाधान हाडूंक प्रयत्न करा. आनी ताचे भायर आमी फकत खोटेपण आसा म्हूण पात येवचें न्ही. थंयसर देवाची सक्ती आसा. आमी देवाच्या सक्तीचेर चड भावार्थ दवरून मुखार गेल्यार आमकां कोणाच्यानूच कांय वायट करूंक साध्य ना. केदाळ आमचें तें भावार्थ आसा. सक्रामेंताचेर आमचो भरवोसो आसा. सक्रामेंताच्या कुरपेतावन आमकां देवाची ती मजत मेळटा म्हणली ती खात्री आसल्यार जेजून कितें सांगलां तुका भावार्थ आसा तर गुडे जाल्यार गुडे तुमी एका रुखाक जाल्यार सांगून ताका हांगा सावन हुमटून वचोन दर्यांत लावय म्हूण सांगल्यार तें घडटा म्हणून हाका म्हणटात भावार्थ. त्या भावार्था मुखार आमी आसलें खोटेपण पयस करूंक आमी प्रयत्न करीत. ओके. पण तुम्ही आता बरं आता म्हाका एक्सप्लेन केलें एक्सॉर्सिजम म्हळ्यार काल्या म्हणून. आता म्हजी एक तुमकां नेक्स्ट सवाल कालें म्हणून सांगल्यार सडावत जावन आमकां डिफरन्शिएट करूंक वचना. आता मेल्लें धरता वा पॉझिशन आसा वा आमकां मेंटल आमचे डिजॉर्डर्स काल्या तुम्ही पयले सांगल्या प्रमाणे ते एक आमचे मेंटल डिजॉर्डर गी वा आमचे ते निजावन सैतानाचे उपाद आसात गी म्हणून आमी कशें डिफरन्शिएट करून काणगे येता. आता हाऊ टू अंडरस्टँड ते कशें कालें की तेमचो कशें समजूं येता. हांवें एक सुलायबाईची वाट सांगची तर आमच्या कुटुंबांत असले उपद्र आसल्यार पयलें आमी विचार करूंक जाय आमच्या मणियारा लागीं. मणियारी आमकां सांगतात आमचो विगार जावं दी सहायक विगार जावं दी ह्या आमची विविध तरांची कॉवेंतां आसात. कापुचिनांचे कॉवेंत आसा, जेजुईतांचे कॉवेंत आसा, कार्मेलितांचे कॉवेंत आसा, बेकरनागट्टे जेजू बाळकाचे कॉवेंत आसा. आनी हांगासर साशेरदोत तांच्या जिवितांत ज्ञान जोडिल्ले साशेरदोत आसात. ते फिलॉसॉफी शिकल्यात, देवशास्त्र शिकल्यात, इतलीं वर्सां मागणें करून तांच्या जिवितांत देवाची सळावळ तांकां आसा. अशेल्या लागीं वसा आनी समजून घेया. आनी त्या दळा आमचे साशेरदोत जावं दी, विगार जावं दी, सहायक विगार जावं दी, आमच्या कॉवेंतांतले साशेरदोत जावं दी, ते तुमकां कितें सांगतात अळे हें मेल्ल्याचे उपद्र न्हय म्हूण भोगता म्हाका. तुमी एका सायकोलॉजिस्टा कडेन गेल्यार बरें म्हूण सांगतात. त्या दळा आमकां चड उणें अंदाज जाता हे मेल्ल्यांचे उपद्र न्हय, हे देंवसराचे उपद्र न्हय. हातूंत कितें गी मनशास्त्राचें कितें गी होंदोन आसा. त्या देखून आमकां इल्लोसो उजवाड मेळटा. ह्या उजवाडा प्रकार आमी मुखार गेल्यार आमच्या समाजांत जायते कावन्सिलर आसात, सायकोलॉजी शिकिल्ले, मानवविज्ञान शिकिल्ले. थंयसर वचोन थोडी जाणवाय जोडल्यार ते जाल्यार त्या 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 मनशाच्या जिवितांत अशें कितें घडटा म्हणून थोडें स्कॅनिंग आसतात, थोडें कावन्सिलींग आसता, थोडे प्रयोग करून सोदून काडटात. ताचें तें कसलें एक उणेपण आसा गी, ब्रेनाचें उणेपण आसा गी, या फिजिकल अस्कताय आसा गी. कितें करता थोडे फावटी आमच्या कुडींत अस्कताय आसल्यार ताचो दबाव आमच्या मेंदवाचेर पडटा. आनी मेंदवाचेर दबाव पडल्या क्षणांत थंयसर विचित्र तराचे दिशाणी या विचित्र तराचे नडतें पळोवंक पुरो केमिकल रियाक्शन. आतां हांवें म्हज्या जिवितांत पळयल्ले प्रमाणे थोडे मनीस पियेतात, अल्कोहॉलीक जातात.
तांच्या जिवितांत हांवें तें पळयलां आमच्या शेजारा आमच्या गांवांत हांवें पळयलां ते विचित्र रितीन नर्तें करतात रायट आनी तांकां थोडे फावटी आमी म्हणटा मनोवैज्ञानीक शब्दा प्रमाणे ते स्किझोफ्रेनीक ओके म्हण सांगल्यार तांची पर्सनॅलिटी हें जाल्या कुडके जाल्या करेक्ट भितरल्या भितर थंयसर विभजन आसा मोतीन जावं दी तांच्या जिवितान जावं दी तें विभजन आसा आनी असले मनीस काले जाता तांकां थोडे फावटी दनपराबराक तांकां खालें दिश्टी पडटा जावं की पुरो हॅल्युसिनेशन रायट हॅल्युसिनेशन्स स्किझोफ्रेनीक हॅल्युसिनेशन्स रायट खालें दिश्टीक पडटा हे पडटा त्या जाल्यार आमी कितें म्हणटा हाका देंवसार लागा आनी हाका भूत दिसता हाका हें दिसता तें दिसता म्हण तें सारकें न्ही कित्याक म्हण सांगल्यार आमच्या मोतींत सडवणें घडटा आसतना आमच्या दोळ्यांक दिसनातलें दिसता रायट कित्याक तुमी अशें सांगतना म्हाका उडास येता सांतेरेजाच्या जिणी असो बूक हांवें वाचला जेजूचें ल्हान फूल सांतेरेज तिका एक पुटी कठीण पिडेंत आसल्या वेळार तिका ते थोडे दिश्टे पडचे आनी तिका तिची ती सुकी दाड येवची हलें पुरा बघता आनी सडावत हांवें पळयलां सडावत मेडिसिन आतां आमकां ताप येता थोडे पटी ताप आयल्या वेळार कालें करतात मेडिसिन काडून घेतात वा एनेस्थेशिया दिल्ल्या वेळार त्या एनेस्थेशियाच्या पावरांतून भायर येताना मनीस कालें बडबडता कालें सो ऑल दीस थिंग्स वील हॅपन कित्याक आमच्या बॉडींत न्हिजोन कालें आसचे ते केमिकल थोडे पटी भायर सकयल जाल्ल्या वेळार हलें पुरा घडचें आसा आतां तुमी एक म्हाका सांगलें फादर आमकां काले डाऊट असल्यार आमी आमच्या बिगारा कडेन वा आमच्या मणियारा कडेन वचून आमी तांचे कडेन विचारचें म्हणून आतां आमी तुमकां एक एक्झाम्पल दिवचें जाल्यार म्हज्या जिणेंत म्हज्या सासूमाईन सांगली एक काणी ती मेल्ल्यांक आमी मिसां दिता म्हळ्यार मेल्ल्यांच्या आत्म्या खातीर मिसां दिवची आमची एक बरी एक संप्रदाय आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेंत आसा तशें ती तिच्या कुटुंबांतल्या मेल्ल्यां खातीर म्हणून मिसां दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर एकलो याजक आसलो याजकाचें नांव सांगूंक अशें ना तो म्हणालो मेल्ली पुरा मेल्ल्या उपरांत ती हांगासर आसनात तुमी मेल्ल्यांक मिसां दिवची काल्याक बेश्टे तुमी हांगा पयशे हाडून काल्याक दितात मेल्ल्यांक मिसां दिवची गरज ना म्हणलें तलेक ताणें सांगलें तशें मेल्ल्यांक मिसां दिवची म्हळ्यार काल्याक आमी काल्याक मिसां दिवची ते सारके गी आमी दिजे गी आतां तें एक भोवूस अपुरबायेचें सवाल तुवें म्हाका विचारलें त्या सवालाक हांव जावाब अशी दितां ओके आतां आमच्या जिवितांत आमी बावाडती जिणी जियेता रायट आतां आमी इगर्जमातेच्या दोतोनी प्रकार आमी पत येता मोर्न जडती यम कोंड सर्ग वय गे मोर्न जडती यम कोंड सर्ग करेक्ट आतां मोर्न जाल्ल्यांत जडती जाता तें खंडीत रायट ह्या पत्याने प्रकार आमकां जडती जाताच कित्याक म्हणून सांगल्यार तुवें बरें केलां तर तुका बरें मेळटा वायट केलां तर तुका वायट मेळटा कित्याक जेजून मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या अध्यायांत आपुरबायेची एक वापर दिल्या भोवूस आपुरबायेची वापर ती दुसऱ्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळना थंयसर मनशा पूत सिंहासनाचेर बसून सांगता कितें जें कितें तुवें म्हज्या ल्हाना भावांक केलें तें तुवें म्हाकाच केलें रायट हांव विणगो आसलो तुवें म्हाका न्हेसयलें हांव ताणेंत आसलो तुवें म्हाका पिवंक दिलें भुकेंत आसलो म्हाका खावंक जेवंक दिलें हांव पिडेंत आसलो तुवें म्हाका भेट दिली हांव जैलांत आसलो तुवें म्हाका बरें करून पळयलें म्हाका विजीट दिलें तशें अशें हाचो अर्थ कितें जेजून तर सांगलें उतरां करेक्ट आतां बरें केल्यार आमकां बरें मेळटा वायट केल्यार आमकां वायट मेळटा मोर्न जडती जाताच जडती जाल्ल्यांत कितें जाता आतां यम कोंडाक गेल्ल्या मनशाक साल्वास जावना रायट तें आमकां आमी ताचे खातीर मागत जाय म्हणना कित्याक आमच्या मागण्यांत कांय बरेंपण जायना यम कोंडांत गेल्ल्या मनशाक फाटीं येवंक जायना साध्य ना या तें आमकां आनी एका वापारीन जेजून सांगिल्लें थंय एक व्हडलें खंदक आसा थंय हांगा येवंक जायना तें म्हाका उडास येना खंयच्या वांजेलांत आसा म्हणून तो लाजर आसा न्ही ग्रेस्त मनीस वय गे हांव चिंता लुकास वांजेल आतां हे आमी मोतीन धरता आसतना आमी बावडता प्रकार मेल्ल्यांक मिसां कित्या दिवचें म्हणल्या सवालाक हांव जबाब दिवंक अशी आशेता मेल्लीं मनशां तांचें तें अवगुण आसलें करेक्ट आतां मेल्लीं मनशां संपूर्ण नात करेक्ट म्हजो आप जावं दी म्हजी माय जावं दी म्हजे बाप जावं दी आमी नेणाव आमी जाणाव ती मरण पावल्यात तांची जडती जाल्या तांकां देवान खंय सरदडला म्हणून हांव नेणा पूण बावाडतांत हांव म्हजे तावन जावता तितलें प्रयत्न करता आतां ही गरज मातें तूं व्हडल्यान व्हडलें मागणें म्हूण सांगल्यार खंयचें मीस एवकरिस्ट द बेस्ट प्रेयर इन द वर्ल्ड ओके आतां आमी मिसां दिता आसतना थंयसर आमी इल्लेशे आयवज दिता
कित्याक आतां आमी पळयता जेजून सांगिल्लें उतरां लेबरर डिजर्व्स हीज वेजस करेक्ट. पळय गे. आतां आमी पाद्री माद्री आमी कशें जियेता लोकाच्या उदार मोनान आमी जियेता. करेक्ट. आतां आदी म्हाका थोड्यांक कांयच इनकम नासलें. आतां ही गरजेंत तूं मेस सांगताय लोकांची साखरी करताय मेस सांगचें म्हण सांगल्यार थंय इल्लोसो खर्च आसा वय गे. करेक्ट. वायन हाडिसे उंडो हाडिसे थंयसर कॅन्डलां पेटयसे थंयसर इलेक्ट्रिसिटीची गरज आसा नितळायची गरज आसा ते मिसाक उपयोग केल्ले वस्तूर आमी नितळ करूंक हर एक खर्च आसा. आतां तूं पयशे दितना देवाक पयशे दिनाय. करेक्ट. आतां पयशे दिल्ल्यान आतां 10 रुपये की 100 रुपये हांगा कितले कितले दितात मिसाक. मिसाक 200 300 500 पळय, डिफरंट आतां दितात हर एक फावटी बिस्प आमकां सांगिल्ले प्रमाणे आमी मिसाक ऐवज दिता इजमोल दिता. आतां तो इजमोल त्या मिसाक मोल बांदूंक जायना. करेक्ट. आतां आमी दिवचे पयशे कोणाक सासेरदोतेक या सेमिनरिस्तांक त्या पयशांचो ऐवज आमी उपयोग करून आमचे मिसांव आमी मुखारसून व्हरता. करेक्ट. पूण हांव मीस दिता पयशेय दिता म्हणून सांगल्यार त्या पयशां वरवीं कोणाक सरकार धाडूंक जायना. तुज्या 250 रुपयान कोणाक सरकार धाडूंक जाता. आमी सरकार धाडूंक प्रयत्न करचें जेजूच्या साक्रिफिसा मुखार. जेजून आपणाचो जीव कुर्सार खाली करून आमकां साल्वासांव दिलां. आतां आमी सगळी सारकें सांगचें तर कोण जेजूची कूड आनी आमोलीक रगत येवकरिस्तान घेतात गी तांचें साल्वासांव जालां. रायट. जालां. रायट. तसले यमकोंडाक वचनात. करेक्ट. इम्पॉसिबल. पूण आमची पातयेनी कशी थंयसर कितेंगी आसा ताच्या जिवितांत इल्ली नितळायची गरज ताका आमी पुलगत्र म्हणटा. रायट. त्या देखून पुलगत्रीत आशिल्ल्या मनशांक तांचे खातीरच मागून साल्वासांव करूंक जायना. करेक्ट. ताका कोणी दुसऱ्यानी मागोवंक जाय. करेक्ट. दुसरे कोण हांगा जीव आशिल्ले आमी मागता देवा लागीं मागता आमचें मागणें साक्रिफिसाचें मागणें आनी भावार्थाचें मागणें त्या मुखांत येवकरिस्ता मुखांत आमी देवा लागीं मागचें आनी देव तांची नितळाय जाल्ली तांकां हांव कार्मरिये मुखांत हांव कार्मरी आमकां गरजेची न्हय. रायट. डेफिनेटली वय मोगाची मुजी तांकां सावकास सरगार प्रवेश जावंक थंय एक अवकाश. आमी आमच्या बाबतींत भावार्थकाल करचें तें एक कर न्ही मेल्ल्या मनशांक मिसां दिवची ती एक भोव अपुरबायची रिवाज. एक रिवाज ती भावार्थान आमी पातयेवन तांकां आमी सर्गींच्या वाटेक आमच्या मागण्या मुखांत्र देवाच्या सासायेकाल ताणें सांगल्यार मात्र देव आमी देवा कडेन बोबो घालून मागचे देवा 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 मागता म्हज्या माय खातीर बाबाय खातीर तांचे कांय सूख आसल्यार तांकां बक्षी म्हूण. आतां देव आयकणे ऐकत खंडीत ऐकत खेळ आयकता आमी ना पूण आमच्या भावार्थकाल आमी मिसां दिता तें एक. दुसरें आमचो इल्लो साक्रिफीस. आतां तूं 250 रुपये दिताय 300 रुपये दिताय तुका इल्लेशें भोगता शे 250 रुपये गेले न्ही म्हाका आयस्क्रीम खावी येता आसलें त्या देखून हांव खालें करता हांव मीस दिता म्हज्या आवयक बापायक कोणायकी मीस दिता म्हज्या साक्रिफिसा मुखांत देव म्हजो साक्रिफीस पळयता. मागणें मात्र न्ही म्हजो साक्रिफीसय पळयता आनी तो साक्रिफीस दिल्लो साक्रिफीस आमी कितें करता सासेरदोत आमी आमच्या मुखल्या मिसावाक आदार जावन तो उपयोग करता म्हण सांगल्यार सगळी एक जेजूचेंत मिसांव ह्या संवसारांत. तशें म्हणटा आसतना खंयच्याय सासेरदोतेन सांगचें सारकें न्हय तें लोकांक फाड इन्फॉर्मेशन दिवचें न्हय. आमी भावार्थकाल आमी जें कितें करता तें आमी भावार्थकाल करतना ताका एक ताचोच एक फायदो आसा देवातावन आमकां करपा मेळटा बरेंपण जाता. आतां तशें म्हूण सांगल्यार हांवें एक सवाल विचारचें तर तूं ही गरज बांदूंक लोकां कडेन कित्या पयशे विचारताय. म्हणजे नेक्स्ट सवाल आसले न्ही म्हाका आतां विचारूंक न्ही हांवें सांगचें जर तर तूं मेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक तूं पयशे दिवंक नर्गताय एक मीस सांगूंक कित्याक ती मेल्ली गेली म्हूण तूं चिंताय जाल्यार तर ही गरज बांदूंक आमी कित्याक पयशे विचारचे. ते हर एक जेजूचे मिसांव आमी ह्या संवसारांत आसा करूंक प्रयत्न करचें. कित्याक पळय जेजूच्या जिवितांत ताणें कितें केलें बरेंपणूच केलें. करेक्ट. मेल्ल्यांक जीव केलें कोडकारांक नितळ केलें
दोळ्यांतल्यांक दोळे दिले, थोंड्यांक पांय दिले आनी पिडेंत आसलेल्यांक गूण केलें, कोडकारांक नितळ केलें, आर मारिल्ल्यांक भलायकी पाटीन दिली. तेन्ना मिसांव आमी इगर्ज माते मुखांत्र हर एक साशेरदोत, हर एक दार्म बहीण आनी हर एक लायकी करतात. करेक्ट. कळ्ळें मग? आतां पाद्री माद्रेडी मात्र मागचें न्ही, तुमी लायकांनी मागोंक आसा. करेक्ट. तर मागणें म्हण सांगल्यार आमच्या जिवितांत आसचो तो देवातें आसचो संबंद. आतां तुमचें मागणें म्हज्याकी पावरफूल जावंक पुरो डेफिनेटली. पळय गे. करेक्ट. कित्याक म्हजो संबंद देवा लागीं कसो आसा म्हूण तूं नेणाय, करेक्ट. तुजो संबंद देवा लागीं कसो म्हूण हांव नेणा. करेक्ट. पूण कोणाचें पावरफूल मागणें म्हूण कोणाच्यानच सांगोंक जायना. करेक्ट. पूण आमच्या मागण्या मुखांतर जर तर आमकां फळ मेळटा म्हूण बगल्यार थंयसर तें आमचें मागणें सार्थक म्हणून आमकां कळटा. करेक्ट. फादर तुमी एक उतर सांगतना सांगलें कित्याक म्हळ्यार आमी त्या उतराचेर पाती येता. मिसा वेळार आमचो कुमगार आमी काल्या म्हणटा उंडो आमकां फिजिकल रुपार दिसता जाल्यार ती जेजूची कूड म्हूण सांगून आमी काण घेता. आतां थोडे पुटे काम जाता म्हूण सांगला साबार कडेन हांवें पळयलां आनी एक म्हाका मुस्तू दुखी जी गजाल किंवा एक म्हाका बोगुली गजाल तुमचे कडेन शेअर करूंक आमच्या प्रेक्षकां कडेन शेअर करूंक हांव आशें येता. चडावत आमी मिसाक येता कुमगार काण घेता आनी कुमगार काण गेले उपरांत कित्याक म्हळ्यार कुमगार काण असो म्हळ्यार जेजूकुत्तो आमी काण वचो. दॅट इज द बिगेस्ट आनी खाले म्हणटा बाबार्थ सुख आमकां एक ते गिफ्ट. पूण हे गिफ्ट आमी खाण गेले उपरांत जेजू तुमच्या काळजांत आयले उपरांत हांवें साबार जाणांक पळयलां आमी सक्कडी म्हाजेचो उमो खाणेचो अले पुरा करतात. तर कुमगार काण गेले उपरांत थोडे पुटे आलताले कित्याक म्हळ्यार जेजू तुमच्या काळजांत आयल्या उपरांत आमी वचून ते इमाजेंक उमो दिवचो वा तले पुरा कलेकाची गरज आसा की हाचे विशयान तुमचें एक ओपिनियन कितें काले म्हणटात. आतां कुमगार काण गेल्या उपरांत आमी जाणाव तो भोवूच म्हत्वाचो वेळ. करेक्ट. कित्याक म्हणल्यार जेजू आमचे थंय आयला बावरताना मागीर पाती येता. करेक्ट. पूण आज काल आमी समजून घेवंक जाय लोकांची सेंटिमेंटां. आज लोकांक कितें जाय. आतां आमकां आसले इतली जाणवाय आमच्या साद्या लोकांक ना. रायट. तांकां दुसऱ्याची जाणवाय जायती आसा. तांकां बेसाय करची जाणवाय आसा, तांचें मिशिनां वापरची जाणवाय आसा, या तांच्या भुरग्यांक तांकां बरें करून पळोवची जाणवाय आसा. तांची जाणवाय थोड्यो पटी आमच्या चड ती जाणारी जावन आसात. खंयची लायकां आमकां देवशास्त्राचें ज्ञान आसोंक पुरो पूण तांकां दुसरीच जाणवाय आसा. देवान तांकां जायते जायते हें दिलां कळ्ळें विशेशतराचें देणें दिलां तें आमकां दिवना. आमचें देणें कळ्ळें देवशास्त्र, बायबल, पवित्र पुस्तक आमी देवा विशयी सांगचें कित्याक आमी अनुभव केला आमी ते लोकांक सांगचें. आतां मीस जाल्या उपरांत कुमगार काण गेल्या उपरांत जर तर एक बोनीस एक थोडी मनशां थोडी आमची फिरगजेची वचोन आंवकर सेबनीचो उमो काण येता, सांत आंतोनीचो उमो काण येता, सांत जोसेफाचो उमो काण येता, जेजू बळकाचो उमो काण येता तातूंत वायट ना. वायट ना. करेक्ट. कित्याक गता गे आतां आमी भक्तीपणी जेजूक सेवला वय जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणून गोत्ता आसा पूण आमकां विजिबिलिटी गरजेची. ताचीच गरजेची. आतां म्हळ्यार तूं नीज बाळशें तुका दवरूंक बोणगी या बाळशाचे फोटो दवरूंक म्हण नीज बाळशें दवरूंक म्हण न्हय गे. करेक्ट. हांवें आतां मिरा रोड आसता आसतना हर एका मिसा उपरांत भायर जावचें हांवें. ती ल्हान ल्हानशीं बाळशीं आसात तांकां आशिर्वाद दितना फादर तुमी एक म्हज्या बाळशाक धरतात घे म्हणटा ते जाल्यार खुशी जाता. करेक्ट. एक बारी एक आपुरबाय असो सोदतो आसतो एका बाळशाक धरचे म्हण सांगल्यार एक आंजाक धरले बरी न्हय गे. तो बाळशाक धरच्या बदलाक धरा फादर म्हज्या बाळशाचे फोटो पळया म्हळ्यार हांव 1-2 मिनटां पळयता आनी दिता पळय गे. आतां आमच्या पिरगज्यांनी इमाजी आसात. इमाजी आमी इमाजीक नमस्कार करना, इमाजीक मान करना. आमी कितें चिंता इमाजी फाटल्यान आसलो मनीस आंवकार सायबीण जाल्यार आमची माय सर्गरसांत आसा तिची एक इमेज म्हणटा आमी इमेज करून दवरल्या तिची इमाज म्हूण सांगल्यार आतां चिंत्या म्हजो माम दुबय आसा. आतां म्हूण सांगल्यार वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर विडियोज धाडटात. आदीं कालें आहलें तांची एक फोटो धाडटाले. फोटो धाडटना आमकां खुशी जाता वय गे खुशी जाता. तो पयसल्या गांवांत हांगा फोटो पळयता. तशेंच आत्मीक रितीन पळोवचें जाल्यार आमची सांत भक्त पुरो सर्गरसांत आसात पूण तांची एक फोटो आसा हांगा. ते आमकां कितें करता आमकां तांचो उडास अडयतात. त्या देखून आमी आंवकार सेबनीच्या इमाजीक नमस्कार करना हें करना तांच्या उडासान आमी आंवकार मायक आपडलेले बरीच इमाजीक आपडटा पूण आमचें ध्यान आनी मन थंय सर्गरसांत.
आत्मीक रितीनी हांव म्हज्या हातान इमाजीक स्पर्श करतना आत्मीक रितीन हांव म्हज्या माय लागीं सर्गींच्या माय लागीं संबंध दवरूंक प्रयत्न करता. करेक्ट तातूंत कांय उणेपण जायना. करेक्ट. ओके, तर फादर म्हणजे नेक्स्ट सवाल तुमच्याकडे अशें आसा की आतां आमी आतां इतल्या विशयान आमी उलयलें, इमाजी विशयान आमी उलयल्या, अशें आमी उलयल्या. आतां आमी म्हणटा इमाज खाली एक प्रतिरूप, आमी ताका आमी ताच्या फाटल्यान अशें व्यक्तीक म्हणून. पूण आतांच्या काळार जालां कालें म्हणल्यार आमचे बार इगर्जांनी सांतांची नव्यान सुरू जाल्यात. भोव बरें कित्याक आमी सांताचो उडास काडीचे, तांचे जिणेंत प्रेरण जोडीचे पळय. पूण आतां कालें करतात की म्हणून सांगल्यार त्या इमाजीक फुलां घालची, त्या इमाजीक वाती पेटोवच्यो, आनीक अजापांची इमाजी मुखांत अजाप जातात म्हणल्यार ताले एक थोडे म्हळ्यार अशें एक थोडे पटी उलयतात इमाज आमची अजाप करता म्हणल्यार बरी. हाचे विशयान तुमी कितें सांगूंक येतात फादर? खुर्साचो साजू हांव सांगता, आमी इमाजीक सड्ड महत्व दिवचें न्हय. करेक्ट. इमाजी आमकां एक वाट, इमाजी जावन आसात आमकां एक वाट, आमकां आत्मीक रितीन त्या सांता भक्ता लागीं संबंध करूंक एक अवकाश. करेक्ट. इमाज इमाजच अजाप करता म्हणलें तें चिंतप सारकें न्ही. आतां आमकां हांगा जेजू बाळकाची इमाज आसा. आतां जेजू बाळकाच्या इमाजीक आमी उमो दिता, नमस्कार करता, वय हाचो अर्थ कितें? आमी जेजू बाळकाच्या त्या आरशाक आपण उमो काण घेतना जेजू बाळकाच्या मुळांत आमी सरपडून नमस्कार करता आसतना नीज जावन आमच्या मोतींत आमच्या आत्म्यांत आमी भोगूंक जाय हो नमस्कार, हो उमो हांव दितां सर्गारासांत आनी सगळ्या संवसारांत आशिल्ल्या जेजू बाळकाकच, त्या इमाजीक न्हय. करेक्ट. ती इमाज एक वाट. रायट. आतां हांवें आत्तां दिल्लें दृश्टांत, म्हजो माम दुबय आसा तर थोड्या वर्सां आदीं ताचे फोटो म्हाका मेळ्ळ्या. त्या फोटोक जर तर हांव पळोवन आसा म्हणटस त्या फोटोस हांव मोग करना, म्हजो मोग म्हज्या मामाचेर. पूण त्या फोट्या मुखांतर म्हाका एक कनेक्शन जाता म्हणलें बरी. तशेंच त्या इमाजी मुखांतर म्हाका जेजू थंय एक संबंध वाडोवंक एक अवकाश कर दिल्ले बरे. ओके. आतां तेंत थोडे पटी आमी म्हणटा आतां अजापां जावची, आमी आतां ह्या टॉपिका विशीं उलोवन आसल्या अजापां जावची. सडावत आमच्या लोकांत एक आसा की आतां खंय एक रितीर जावन आसा, तें खालेंगी एक बरेंपण जालें म्हणून सांगल्यार तो ब्रदर बरें करता, ओ पाद्र्या बरें करता, त्या ब्रदरा कडेन हिलींग पावर आसा, हाचे विशयान आमी उलयतात फादर. सो हाचे विशयान दिल्यार म्हाका तुमची एक ओपिनियन हांवें विचारचें जाल्यार आमी मनशांतल्यान मनशाक आतां सडावत आमचे हांव कोणाचें नांव हांगा जर काडूंक अशें ना, ह्या दिसांनी थोड्या एका ब्रदरांक कशें आमचे सडावत आतां ब्रदर्स सिस्टर्स रितीरेचे ल्हान ग्रुप्स मागण्याचे ग्रुप्स येवन हाचे तो थोडे आमच्या हाच्या प्रमाणे म्हळ्यार आमच्या बिस्पातावन परवानगी आसून देवाचे उतर प्रगट करतात पळय. पूण अशेंलें नासतना थोडे सूख संगती शिकोवचे तले सबार आमचे ते आसात. हसल्या वेळार लोकांक खाली अजापां करतात म्हणल्या खातीर लोक चेतन ब्रदरांक पाद्रापाक कशी वा रेतेऱ्यांक जावच्या की आमी देवा ती जेजू ती आमी चड कॉन्सन्ट्रेट करीचे म्हणून सडावत आमकां सांगतात. ह्या विशयान तुमची एक ओपिनियन आसाचे जाल्यार तुमी कितें सांगूंक? आतां हाळे देव केदाळे मनशा मुखांतर आपणाची सकत दाखयता. करेक्ट. आमकां आदी बघा पोरण्या तस्तामेंतांत प्रॉफेत आसले. प्रॉफेत एलिशा, एलियास प्रॉफेत अशें म्हणटा आसतना ह्या प्रॉफेतांतय देवान दिल्लो तो अपुरबायेचो विशेश गूण आशिल्लो. ताणें आपुडल्यार अजापां घडतालीं. रायट. ताच्या उपरांत आमी जाणाव त्या कृत्यांत आपोस्तलांक तित सकत दिल्ली आसा. रायट. आपोस्तला उपरांत आमी पळयता आमच्या संप्रदायांत आमच्या चरित्रांत इगर्जमत्याच्या चरित्रांत जायत्या सांता भक्तांक ती एक सकत दिल्ली आसा. आनी आज आमी समा पळोवंक गेल्यार आतां जुआंव पावल दुसरो ताच्या मुखांतरी अजापां जाल्यात आनी ताका सांत केलो. मदर तेरेसा कालकट्टा ती सांतीण जाली, तिच्या मुखांतरी अजापां जाल्यात. तशें म्हणटा आसतना जर तर सांता भक्ता मुखांतर देव आपणाची सकत देव मनशा कुळा लागीं वांटून घेता म्हणटा आसतना जीव आशिल्ल्या मनशा मुखांतरी देव आपणाची कृपा आपणाची बेसांवां आपणाची अजापां करूंक शकता. तें एक सत. करेक्ट. पूण आतां आमी नीज जावन इगर्ज मातेक विधेय जावन चल्ल्यार आमी सुकोन पडना. करेक्ट. इगर्ज मातेक विधेय जावन चलचें म्हण सांगल्यार कितें? आतां आमचो बिस्प साहेब आसा, ताचे थंय अधिकार आसा. देवान ताका एक अधिकार दिला. बिस्प म्हण सांगल्यार
तो अधिकार देवान ताका दिल्लो तो वांटून घेता. आनी कसो वांटून घेता तो अधिकार? अजबाचो अधिकार. आतां आमी पळयता एका बिस्पाचें बेसांव म्हूण सांगल्यार तें एक विशेश बेसांव. रायट. आतां तो वांटून घेता आपल्या साशेरदोती लागीं. आतां जावंक पुरो एका फिरगजेंत आनी एका फिरगजेंत एका समाजींत आनी एका समाजींत थंय एकलो ब्रदर आसा, थंय एक धर्म भयण आसा, तांचे मुखांतरी देव अजापा करूंक शकता. तांचे मुखांतरी अजापा करूंक शकता. म्हणटच त्या मनशांनी बिस्पाच्या हाताखाल काम केल्यार मात्र त्या अजापांक एक अर्थ आसा म्हण येत. कित्याक म्हळ्यार आमी इगर्ज माते भितर आसा. करेक्ट. आमी मॅजिशियन न्हय. आतां कोणी एका मनशाक थाका शकत आसा, हाका शकत आसा तें सांगूंक जायना. तशें सांगचें तर थोडे फावटी खोटो स्पिरिटी आमच्या मोतींत असली चिंतना घालून हो मनीस बरें करता, तो मनीस बरें करता म्हूण कितले जण इगर्ज मातेंत हांव इगर्ज माता सांडून गेल्यात. रायट. हो बरो आसा, तो बरो आसा. म्हाका मिरा रोड आसतना तशेंच घडयल्लें. थंय एक दोग एक जण ब्रदर आसले, कितलो लोक आमच्या फिरगजेंत हांव सोडून गेलो. कित्याक म्हूण सांगलें तांकां ज्ञान ना, तांकां बेसपाची परवानगी नासली, तांणी करचें काय जालें पयशां खातीर. करेक्ट. आतां तुका एक गजाल सांगता हांव त्या फिरगजेचें नांव सांगना. 1997 इस्वेंत हांव रोमातान फाटीं आयिल्लो. आनी फादर दोनाथ तो आतां रिटेलींत आहा. ताचे सांगाता म्हाका बंबई 4 फिरगजांनी रेतीर दिवंक आपयलें. आनी आपयता आसतना एका फिरगजेक पावले दळा त्या फिरगजेन म्हाका एकल्याकच रेतीर दिवंक आहली. तो बिगार येवन म्हजे मुखार बसलो. फादर तुमची रेतीर कसली? खरेजमॅटीक रेतीर गी या कसली? हांवें सांगलें म्हाका खरेजमॅटीक रेतीर प्रीच करूंक गोत्तू ना फादर. म्हाका हांवें कार्मेलीता प्रकार आमी कार्मेलीत कशें देवाचें उतर परगडतात तसली रेतीर हांवें दिवची. बरें जालें फादर, बरें फादर. कित्याक म्हूण सांगलें आमच्या फिरगजेंत एक गजाल घडिल्ली आसा, तुमचे कडेन सांगता म्हणलो. खंयली गजाल घेवन? आमच्या फिरगजेंत एक खरेजमॅटीक भारी एक स्ट्रॉंग ग्रूप आसलो फादर. आनी एक लायक येवन भारी अजापां करतालो. कसली अजापां करतालो फादर? तो परगट करता आसतना एक 5-6 जाणां तकली घेवन पडटालीं फादर. आतां हांवें चिंतलें हें कशें आबा तकली हर एक फावटी येताना 5-6 जाणां तकली घेवन पडतात आनी थंयसर लोकांची रास केट. मागीर हांवें इल्लें संशोधन केलें म्हणलो त्या विगारान. कसलें संशोधन केलें फादर तुमी? हांवें पयलें इल्ली एन्क्वायरी केली आनी ती कोण पळय हर एक फावटी तकली घेवन पडटा तांचे कडेन इल्लें उलोवणें केलें. हांवें सांगलें हांव साशेरदोत, म्हजे कडेन सत्संगाची फटी मारनोचो तें पुरो कशें घडटा तशें अशें म्हूण. रायट. ताणें काही सांगोना म्हाका. त्या देखून हांवें घालें सांगलें आनी मुखार तुमी मुखार वचून राव म्हणोचो. हें खरेजमॅटीक मागण्या विधी जाताना तुमी फाटल्यान रावचें, हांव तुमकां पळोवन नासता. ना फादर आमकां मुखार वचचें. कित्याक म्हळ्यार मुखार स्पिरीट कठीण आसा, फाटल्यान स्पिरीट तशें जाल्यार आमचो कळलो की एक गुडमोळ आसा म्हणून. त्या दाळा फादराक कळ्ळें तांचो कळलें की आसा म्हणून. रायट. मागीर तें 1997 येयलें. फादरान तांचे कडेन रियल इन्वेस्टिगेशन केलें. आपूण सारकें विचारलें. सारकें विचारतना कळलें म्हणालीं ती एक 5 की 7-8 जाणां आसलीं. एक फावटी त्या 6 जाणां पडल्यार आनी एका दिसा आनी दुसऱ्यांनी तें पडचें. पूण तांचे मदें या कळ्ळें नेटवर्क तांची आलोचना. हर एक फावटी तकली घेवन पडटाना वो प्रिचर तांकां 100 रुपया दितालो गे. कळ्ळें न्ही? हांवें आयकलां तेजे विशीं आयकलां. पयशे दिवन तांकां तकली घेवन पडिल्ले बरें पडटा आसतना लोक दुसरें पळयता आनी रास लोक येता वळ्या हांगा तकली घेवन पडटा हांगा हिलींग जाता तशेंच असले आमी सोदून काडूंक जाय. त्या देखून इगर्ज मातेक विधेय जावन चलचें गरजेचें. करेक्ट. बिस्प साहेबान सांगनातल्या शिवाय कोणी मागण्या विधी करता जाल्यार तसल्या मागण्या विधीक आमी वचोंक नजो. कित्याक आमी पातयेता जेजूची ती पदवी जेजून आपोस्तलांक दिल्या. आपोस्तलांत हांवन तांच्या फाटल्या अवतारांत हांवन बिस्पांक साशेरदोतींक ती पदवी दिल्या. आतां बिस्प जर तर परवानगी दिता, कित्याक बिस्प परवानगी दिता आसतना तोय पळयता हो मनीस कसलो, नीज देवबिरांते सगळी ह्या पयशांक आशेवंसो मनीस गी, हें पुरो इत्यार्थ कर निमाणें तो एक लेटर दिता. असल्या मनशाची रेतीर तुमी
रेतीरेक तुमी वशी येता म्हणून अशें गेल्यार आमकां एक भावार्थाची ते एक संबंद आमी बांदून हाडटा आमच्या मनियारान थंय इगर्ज परजे थंय आनी जो कोणाक ती पदवी दिल्या ताचे थंय त्या वेळा देवाचो शब्द आमी जबाबदारेन आयकता जबाबदारेन वांटून घेता जबाबदारेन थंय मनियाऱ्यांच्या विधेयपणाकाल अजापान जात आसा ती खंडीत. करेक्ट. आता तुम्ही इतले बरं सांगता ना फादर म्हाका आता अनेक सवाली सारूंक जाय हाचे उपरांत आमी कित्याक ऑलरेडी 1 घंटा आमी बरोबर उलयलो. नेक्स्ट सवाल आसा आता मिडिया देवाचे उतार परगट करचे आमचे कार्मेल मिडिया आसा हांगा तो न्हू मस्त बरेपण जाता आसा. तशेंच ह्या दिसांनी सगळ्यां कडेन कॅमेरा आसात सगळे रेकॉर्ड करतात तांचे जे थॉट्स काले आसात सबार सोशल मिडियाचेर सूख म्हळ्यार पवित्र सभेच्या कित्याक तांकां थियोलॉजी म्हळ्यार काले म्हणून गोत्तो ना तांकां ताची पवित्र सभेची दोतोर न्हू म्हळ्यार काले म्हणून गोत्तो ना. तशें आसल्या वेळार एखादा तो चिंता थॉट आमी म्हणटा पॉयंट ऑफ व्यू म्हणून सांगून ह्या दिसांनी सबार व्हिडिओ करून घालतात. आता सबार जण आमच्या सोसायटींत इल्लेशे म्हळ्यार बरेपण करतले म्हणून सांगल्यार ताजे चॅरिटी करतले अले मनीस काले करतात लोक तांकां मानता म्हणल्या कारणा खातीर जायते सूख चिंता पण मिडिया मुखांतर प्रसार जाते आसा. आमी देवाचे उतर परगट करता म्हणल्यार बरी देवाचें काम आमी करता म्हणल्यार बरी बायबल आसले ताका ट्विस्ट करून मिसकोटेशन्स आनी पुरा दिवन सबार नाका जाल्लें काम करनासत. आतां अल्या मनशां म्हळ्यार तांणी करचें काम बारी बरें म्हळ्यार चॅरिटी करतात व्हडले व्हडले संस्थे चलयतात ट्रस्ट चलयतात लोकांक मस्त बरें करतात तें पुरा करता आसतना पूण तांणी शिकोवची शिकोवण तांचे थोडे व्हिडिओज हांवें पळयल्यात शिकोवची शिकोवण देवाच्या आमच्या पवित्र सभेच्या विरोध शिकयतली आसात. सो असल्या संदर्भांनी तळ्या म्हळ्यार कित्याक मिडियाचेर आमकां कंट्रोल करूंक जायना तांचे तोंड आमकां दापोवंक जायना पूण लोकांनी ह्या विशयांत कशी जागृताय काण घेत लोकांनी खंयसर आमची थियोलॉजी वा आमची दोतोर करेक्ट पवित्र सभा कितें सांगता गे म्हणून सांगून आमी कशें शिकयत ह्या विशयांत इल्लें तुमकां समजणी दितात गे फादर. हांव आतां जराल तरांनी एक समजणी दिवंक सोंसो ना पूण आमच्या पवित्र सभेंत आशिल्ल्याक आमच्याच पवित्र सभेंत आशिल्ल्या भाव भयणीक हांवें सांगचें इतलेंच जर तर तुमी शर्मांव आयकतात बरें या कसले यूट्यूब व्हिडिओ पळयतात बरें पळयल्ल्यान कांय सूख ना पूण आमचे थंय आमचो भावार्थ घट्ट आसूंक जाय आनी आमचे थंय एक डिसर्नमेंट जावंक जाय. डिसर्नमेंट म्हण सांगल्यार कितें सांग पावलो आमकां कितें सांगता जें कितें बरें वायट सारकें या सारकें न्हय आशिल्लें तें आमी आमच्या पवित्र सभेच्या संप्रदाय मुखांतर भावार्था काल आमी इत्यर्थ कर्ण निचेव करूंक जाय. हें इगर्ज मातेच्या शिकवणे प्रमाणे तें इगर्ज मातेच्या शिकवणे प्रमाणे न्हय म्हूण भोगतस तसले व्हिडिओ आमी पळोवचे न्हय. पळयल्ल्यान सूख ना पूण जर तर तसली व्हिडिओ तसले शर्मांव आमकां वायट वाटेक या सूख वाटेक आपण व्हरतात थंयसर आमकां आमच्या मोतीन देवूच एक नमुन्याचें चिंतप घालता तें सारकें न्हय. हें सारकें चिंतप तें सारकें न्हय म्हणलें आमी डिसर्नमेंट म्हळ्यार आमचें चिंतप एका आत्मीक रितीन आमी इत्यर्थ करून पळोवंक जाय. खंयचें नीज इगर्ज मातेच्या शिकवणे प्रमाणे खंयचें इगर्ज मातेच्या शिकवणे प्रमाणे न्हय म्हणलें समजून घेवन आमी आमचें चॉयस करी जाय बट आमची विंचवण करी जाय. पूण ह्या दिसांनी ही एक बारीक कश्टाचें जालां जाला कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें पळयल्या प्रमाणे म्हज्या एक एक्सपिरियन्सा प्रमाणे हांवें सबार म्हळ्यार हांव थोडे पूण युवा जाणां सांगता आनी प्रबोर्सन आनी म्हणचे काले इफ इट ऑल इट फील्स गुड इट फील्स रायट ही ह्या कालाची आमची एक मेंटॅलिटी तुका ते तुज्या हाका ते सोमा म्हणून बघता ते तूं सोमा म्हणून पाती येते देखून ह्या दिसांनी कान जाला आमच्या युथांक देवाची समजणी ना कित्याक आमची दोतोनी जाल्यार आमी सबारपटी पळयला दोतोन शिकयतना जाल्यार सबारपटी आमी दोतोनीक वचनात भुरगीं दोतोनीक येनात आनीक समाजांत सोशल इन्फ्लुएन्सर्स ह्या दिसांनी चडावत फॉलो करचे तांकां जाल्ल्यान एक मागण्या प्रास चड तुवें कायाक वे कायला आसा म्हळ्यार तुवें काम बरें काम केल्यार पुरो मागणें करची गरज ना अर्ली एक मेंटॅलिटी येवन आसा फादर. सो अर्ल्या एका संगतीक तुमी कितें म्हणूंक कशें येतात आमच्या युवा जाणांक जावं दी वा आमच्या लोकांक जावं दी पवित्र सभेची शिकोवण आमी कशी सुलाभेन शिकयता म्हळ्यार आमकां थोडे पटी दोतोन ल्हानपणार मेळोना जावंक पुरो पयलें पुरो तितलें येनासलें सो आमी खंय तावन ही समजणी जोड काण घेता काल करी येता हाचे विशयी ल्हानशें आमच्या प्रेक्षकांक आतां फील्स गुड देयरफॉर आय शूड गो अहेड म्हणची ती एक सूख समजणी
करेक्ट. कित्यामुळे आमच्या जिवितांत फिलींग गूड मस्त संगती आसात पूण त्यो ग्रॅज्युअली दीस दीस गेल्ले बरी आमकां पाड वाटेक आपयतात. करेक्ट. आतां चिंत्या फील्स गूड एक ग्लास बियर काडून घेतना फील्स गूड जाता गे राईट. हय. आतां फील गूड म्हणून सांगल्यार तूं 10 ग्लास बियर पियेताय ना, तुवें पिवची एक ग्लास बियर. आतां फील्स गूड म्हणून तूं हर एक दीस बियर पियेताय तें पाड. करेक्ट. अप्रूप संदर्भाचेर एक तसलो एक व्हिडिओ पळयल्यार कांय सोक ना. करेक्ट. पूण फील्स गूड म्हणून तूं ताच्या पट्ट्यानूच गेल्यार तूं सारकें तुजें चिंतप राजांव उपयोग करिनासतना तूं एका एका सूख वाटेच्या तसल्या व्हिडिओंत तूं पटलाव करून गेल्यार तूं पडताय. त्या देखून सगळी फिलींग गूड इज नॉट करेक्ट. राईट. ताका जाय आमकां आत्मीक चिंतपा प्रमाणे आमी बावाडता काल मुखार वचोंक जाय. राईट. आतां आज जायत्या तरांचे व्हिडिओ आसात. जायते म्हूण सांगल्यार गुगला प्रमाणे युट्यूबा प्रमाणे थोडे फावटी 10 लाख तसले 10 लाख व्हिडिओ अपलोड जातात गे दिसाक. 10 लाख व्हिडिओ तशें म्हूण सांगल्यार सगळ्या संवसाराक कितले व्हिडिओ करतात पळय. आनी तातूंत जायते व्हिडिओ देवाच्या उतराचेरय आसात. करेक्ट. पूण आमी आमचे तें उपयोग करूंक जाय. डिसर्नमेंट म्हणलो तो शब्द येता ग्रीक भाशेंत डॉकिमाझेन. डॉकिमाझेन म्हणून सांगल्यार कालें जेजूच्या काळार सांब पावलान उपाय केल्लो तो शब्द डॉकिमाझेन म्हणून सांगल्यार त्या दाळा नाणयांनी वेपार करताले. करेक्ट. नाणयांनी आनी ते नाणयां हातान धरून पळय गलीज जाताल्यो त्यो नाणयो काळ्यो जाताल्यो. थंय भांगाराचे नाणयां आसले, रुप्याचे नाणयां आसले, तांब्याचे नाणयां आसले आनी लोंकडाची नाणयां आसली. आतां ताणें कितें करचें आतां नाणयां मेळटा आसतना ती टेस्ट करी जाय न्ही. करेक्ट. टेस्ट करूंक ते कालें करताले सापताना जर तर त्या नाणयाचेर मार्क जाता ते गोल्ड सॉफ्टेस्ट. राईट. ताचे उपरांत सिल्वर कालें रुपें ताचेर इल्लेशें मार्क करूंक कश्ट. तांब्याचेर जायत ना मार्क, लोंकडाचेर जायत ना. तशें म्हूण सांगल्यार साबण ही नाणयां भांगाराचें गे या रुप्याचें गे या तांब्याचें गे सोदून काडटाले. तशें आमी तोच शब्द वापरला सांब पावलान. जें कितें आमी पळयता तें आमी साबण पळोवंक जाय. साबण पळोवचें म्हूण सांगल्यार मोतीच्या राजावांत बावाडता काल आत्मीक जिणेच्या बरेपणा खातीर आमी तें साबण म्हूण सांगल्यार टेस्ट करूंक जाय. हें नीस जावन इगर्ज मातेच्या शिकवणे प्रकार घी या न्हय. जर तर तुका न्हय म्हूण बगलें थंय जाल्यार तुवें पाटलाव करूं नजो. कित्याक आपुरबायचे व्हिडिओ आमच्या इगर्ज मातेच्या हाताखाल जावच्यो जायत्यो आसात. त्यो पळोवन आमी समजून घेवन ताचो फायदो जोडचो. ओके फादर, तर आमी सुमार वेळ आतां उलयले, 1 घंटो भर सडत जालो आमी उलयले. तुमी एन्जॉय केलें म्हणून हांव पाती येता आमच्या आईचें सेशन. भोवस संतोश जालो म्हाका. सर तर फादर हें पुरा आमी उलयलें सांगाताक घालना. तुमचे तोन एक ल्हान संदेश आमच्या वीक्षकांक दिवचो जाल्यार तुमी कितें म्हणून कशें तर. या हांवें एक गजाल म्हज्या मतीक येता. आतां ह्या दिसांनी हांव हांगा बाळूक जेजूच्या आश्रयाखाल ह्या कोवेंतांत आसलो 4-5 दीस. म्हाका भोवसो संतोश. कित्याक म्हण सांगल्यार हांव 5 वर्सांत पिडेंत वळवळटालो आनी पोरूं जेजू बाळकान एक अजाप केलें. कित्याक म्हण सांगल्यार हांव ह्या कोवेंताक आयिल्लो हर एक दीस जेजू बाळकाच्या पांया तळा वचोन म्हणटालो जेजू बाळका जर तर हांवें कॅनडाक फाटीं वचोंक जाय नातल्यार हांव फाटीं वचना. तूं म्हाका भलायकी दिताय जाल्यार हांव फाटीं येता. म्हजे मीस हांव मुखारसून व्हरतां. आनी डिसेंबराच्या 27 तारखेर म्हाका दाक्तेरान आपयलें. थंयसर म्हाका ताणें टेस्ट केलें आनी वखद दिलें आनी डिसेंबराच्या 5 तारखेर हांव बरो जालो. ताचे उपरांत 1 म्हयनो गुळयो खाण गेल्यो जाल्यार कंप्लीट बरेपण ह्या वर्सा आयिल्लें जाल्यार हांवें टेस्ट करून पळयलें. ह्या वर्सा दाक्तेरान म्हाका सांगलें तुका आनी कांय गुळयांची गरज ना, तूं परफेक्ट जाला. तें एक जेजू बाळकाचें अजाप हांवें तें हाचे पयलें लोकां कडेन वांटून घेतलां. आनी ह्या एका वर्सा बरेपण जाल्या वर्सा हांवें 5 बूक काडले. कित्याक म्हण सांगल्यार म्हाका तितलें एक उत्तेजन, तितली एक एनर्जी
तितलें एक त्राण म्हजें तें आसा. आनी हांवें एक यूट्यूब चॅनल सुरू केला कार्मेल रेडियंट्स म्हणून. हातूंत हांवें सडाव वचोन कार्मेलीत मागण्या विशयांत उलोवचें कोंकणींत आनी इंग्लिशांत. कोणायकी गरज आसा तर ताचो फायदो जोडयेत कार्मेल रेडियंट्स. आनी हांगासर थोडे बूक आसात. ह्या बुकांत उजवाड मोगाळ बाबिरणो हांवें म्हजीच पब्लिसिटी करची न्ही, म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक हांव उपयोग करता. हातूंत जायते विशय आमकां आयकोंक मेळटात, वाचोंक मेळटात. आमच्या संप्रदाया विशयांत, आमच्या दिसपडत्या जिविता विशयांत, इगर्जबते विशयांत, बायबला विशयांत आनी जायते म्हळ्यार उजवाड फांकोसो तो एक ल्हानसो बूक तुमकां जाय जाल्यार आमच्या कार्मेलीताच्या कॉवेंतांत मेळटा, तुमी घेवयेत. हांगासर आसा वेन आय कॅनॉट प्रे इंग्लीश बूक कोणाक जाय वो 7वो छापो. हातूंत हांवें सविस्तार रितीन बरयला कशें आमी मागणें करयेत घेवन. आनी जायते फावटी आमी मागणें म्हणटा आसतना कितें म्हणटा, मागणें म्हणचें, मागणें सांगचें, तेर्स आमोरी. हांवें कितें सांगचें, तेर्स आमोरी आमकां गरजेचो, खूट सांगता मेळटा आसतना तेर्स आमोरी गरजेचो. पूण हर एक दीस आमी एक 10 मिनटां म्हणी मौनपणांत आमच्या काळजाच्या गुंडायंत आमी मागल्यार थंयसर मेळचें तें त्राण, नीज जावन विशेश जावन आसा. त्या देखून ह्या बुका मुखांतर तुमकां विशेष तराची वळख मेळटली. होसू बूक विक्टर आल्वारेसान आनी डॉल्फी कास्यान सांगता मेळोन तर्जुमो केला. म्हाका मागणें करूंक जायनातल्या वेळार हो एक बूक तुमी घेया आनी मागणें करूंक शिकल्यार मोगाळ बाबिरणो हांव चिंता जर तर आमच्या कुटुंबांत आमी हर एक दीस एक 5 ते 10 मिनटां खरें गूंड मागणें केल्यार आमच्या जिवितांत बदलवण घडटा ती खंडीत. आयचो टॉपिक तकलेंतलो देंवसार हांवें म्हाका एक मेळिल्लें तें पितूर घाला असो अर्थ इतलोच आमच्या मोतींत जायती चिंतनां येतात. आनी एक गजाल तुका सांगता लिजा, ही एक आनी एक गजाल हांवें वाचिल्ली. आमच्या जिवितांत गे सकाळीं उठ्ठोन राती न्हिदोंक वेता म्हणसर लागीं लागीं 40 आनी 5,000 तो 50,000 चिन्नां येतात. ह्या 50,000 चिन्नां पैकी खाली 4 ते 5,000 चिन्नां मात्र बरी ह्या उपकाराक पडची. उरली पुरा बेश्टे ती आमकां न्हीज जावन आमकां पुरो करतात, आमकां पुरासान हाडतात. त्या देखून ह्या बुकांत आमी जायतें संशोधन करून विशेष रितीन तुमकां ज्ञान दिवंक आमी प्रयत्न केला. तुमी हो बूक वाचचो आनी तुमकां खंडीत जावन तुमी एक हाका कितलें मोल घालूंक गुत्तना ते एक थोडे रुपय तुमी खर्च करून आमच्या कॉवेंतान मेळचो हो बूक तुमी घेतल्यार तुमकां खंडीत जावन बरेंपण जाता तें खंडीत. आनी तो बूक हांवें वाचला आनी सडावत म्हज्या जिणेंत म्हाका जाय जाल्लें कित्याक म्हणल्यार सायंटिफीक एक्सप्लेनेशन तातूंत आसा, अत्मीक एक्सप्लेनेशन तातूंत आसा आनी हांव पर्सनल रेकमेंड कित्याक तातूंत तो बूक वाचल्या उपरांत म्हजे सुमार डावट क्लियर जाल्यात. आनी आज आमी उलयल्ल्या पैकी तांचे सुमार तुमकां डावट आसतले म्हणून खंडीत जावन येवं जाणा. देखून कोणाक आणखी सर डावट आसात तुमी फाल्यां रुडीक तुमी मेसेजी कर येता सांगात तो बूक वाचलो जाल्यार सडावत तुमचे डावट क्लियर जातले. निमाणो आसा बूक हो बूक हांवें बरयल्लो, हांवें बरोवंक हांवें चिंतूंकच ना. आमचो फादर सिल्वेस्टर डिसोजा आसा आमचो आतांचो प्रोविन्शियल, ताणें सदां 2016 इस्व्यांत म्हाका विचारलें फादर थोडे विशयाचेर तुमी इल्लेशें बरया. आमी तें आमचें लिवींग वॉटर आसा पळय आमचो मॅगझीन तातूंत पब्लीश करता. तातूंत म्हाका बरेंच लागलें कित्याक म्हण सांगल्यार हर एक आमच्या आत्मीक जिणेक सहज जाल्ले सोब्द काण हांवें ताचे विशयांत आर्टिकलां बरयल्यांत. हो पयलो वॉल्यूम आनी दुसरो वॉल्यूम आतां तयार जावनूच आसा. थोड्या तेंपान जावंक पुरो आनी 1-1.5 वर्सान तो तयार जातलो. हातूंत सोब्द आसात, सोब्द इंग्लीश भाशेंत सांगचें तर थोडे सोब्द आमकां सदांच्या जिणेंत गरज आसले. एसेंट, एरिडिटी, एबँडनमेंट, मागीर कॅरिझम, कॉन्टम्पलेशन, कंट्रिशन, कावनंट, डिटॅचमेंट, इटर्नल, युकरिस्ट, फेथ, फास्टिंग, फियर असले जायते सोब्द विस्तार तरान बरयल्यात. तुमकां गरज आसल्यार तुमी घेवयेत आनी हाचो फायदो जोडयेत. मोगाचे वीक्षकांनो, तुम्ही अर्थकन काणोवचे आमी हांगासर कोणाचे एडवर्टायजमेंट करचे खातीर हे आमी सांगतेत ना कित्याक म्हूण सांगल्यार बरें वाचप. कित्याक पयले देश सुत्ती नोडू कोश ओदी नोडू म्हणून सांगताले कित्याक आमकां बरी जाणवाय ह्या दिसांनी आमी मुस्त कित्याक सडावत आतांच्या लोकांक वाचचे तितले
पेशन्स ना आता वाचचे मस्त उणें जाला तुमकां थोडे पटी सॉफ्ट आमच्या ऑनलायनरी बरी बरी वाचपा मेळोंक पुरो पूण आमी कितें वाचता कोणें बरयलें हाचे बॅकग्रावंड कितें म्हूण समजनासतना वायट वाचप वाचून वा वायट व्हिडिओज पळोवन आमची मोद पाडकन खाणोवच्या बदलाक समजल्ल्या मनशांतून कित्याक फादर आमचे तांणी डॉक्टरेट केलां थियोलॉजींत स्पिरिच्युअल थियोलॉजींत तशेंच आमचे सबाजण याजक खाली कार्मेलीत म्हणून मात्र न्ही सबार याजक वा ह्याच फिल्डांत म्हळ्यार देवशास्त्रा विशयान जावं दी वा कथोलीक पवित्र सभा कितें सांगता हाचे विशयान सभा शिकलेले याजक आसात वा धार्मीक आमचे लायक मनीस आसात तांणी बरयली बरी बरी वाचपां आसात वा तांणी बरे बरे बरोवणी तांणी बरयल्या आसात देखून आमकां पवित्र सभेची समजणी जोडोवंक जाय वा देवाचें उतर कितें सांगता तें खरेपणी आमकां समजोवंक जाय जाल्यार सूख वाटेक वचनासतना असले बूक वा दुसरे कोणी बरयलेले बूक आमी काडून वाचचे वा बरें वाचप वाचून देवातोन पयस वचनासतना देवाक आनकी चड लागीं जावचे तले प्रयत्न करया म्हूण सांगून ह्या एका शो मुखांतर तुमकां सांगूंक हांव आशेतां. तर फादर तुम्ही आज इतल्या बिझी शेड्युलामध्ये कित्याक कॅनडात तुम्ही खाली 15 दिसां खातीर आयल्यात पण ताच्या मध्ये म्हजे एक रिक्वेस्टा खातीर आयसो हो दीस फ्री कर म्हळ्यार दुसरे तांचे अपॉइंटमेंट आसले फ्री कर ते आज म्हजे सांगाता बसल्या तांकां साबार कॉल ओडलता येवनच आसात ताच्या मध्ये जाल्यार आमचे सांगाता बसून आमच्या विक्षकां खातीर सैताना विशयांत वा मेल्ले म्हूण सांगल्यार काल एक्सोसिजम म्हळ्यार कितें म्हूण सांगून बऱ्यांतली बरी जाणवाय फादरापांनी दिल्या देखून चड आमच्या विक्षकां तर्फे फादर रुडी तुमकां परत एक फावटी हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां हे सेशन कंडिशन बरें लागले म्हणून मस्त बरें लागले मस्त बरें लागले कित्याक सांगला म्हाका बारीस आशा जी जाणवाई हांवें जोडल्या ती लोकां लागीं वांटून घेवची आनी वांटून घेतल्यान म्हाकाय उल्हास आनी लोकांचें ज्ञानय चडटा हातूंत कांय इल्लेशें बरेंपण जाल्यार सगळ्यांक बरें न्ही गी त्या देखून आमची आनी म्हाका तुवें एक अपुर्बाय असो संदर्भ करून दिल्ल्याक आनी कार्मेल किरण हांगासर आसा जॉन आनी आमचो सांगात रितेश तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी अपुर्बायनी हें मांडून हाडलां म्हाका एक हो संदर्भ दिल्ल्याक देव बरें करूं आनी कोणायकी कसलेय विशयांत चड जाणवाय जाय जाल्यार म्हजें ईमेल आसा rudyocd@yahoo.com तांतूं तुमी ईमेल बरया आनी जाता तितली जाणवाय आसा मेळ्ळ्यार हांव तुमचे लागीं वांटून घेवंक प्रयत्न करता. देव बरें करूं लिजा तुका लांब हांव मागता आनी हें मीस हांव तुमी तयार केल्लें तुमी खर नाशिल्लें आनीकय बरें जावं दी आनी मोगाच्यान असले व्हिडिओ तुमकां बरे लागल्यार तुमी तुमच्या सांगात्यांक तुमच्या इश्टांक तुमच्या भायल्या गांवांत आशिल्ल्यांक सगळ्यांक धाडा. म्हजें मीस हांवें तितल्यांत कितले देवाचें उतर देवाचो मोग देवाचो उजवाड तो आमी फायस करूंक प्रयत्न करता तितली आशिर्वादां आमकां मेळटात. देव बरें करूं असलें मीस हांव आनीकय मुखार सुरू वचोन दी देवाचो आशिर्वाद तुमकां मागता. देव बरें करूं फादर. तर विक्षकानो हांवें कितें सांगूंक जाय तें फादरापांनी ऑलरेडी तुमचे कडेन सांगलां आनी तुमकां समेस्तांक गोत आसा ह्या पॉडकास्टाचो उद्देश एकच ह्या पॉडकास्टा वरवीं एकल्या वा दोगांचें जिवीत एका वेळा बदललें जाल्यार आमी हो व्हिडिओ करन सार्थक देखून देखून एका वेळार तुमकां बरें म्हणून बगलें कित्याक आज आमी कितें हांगासर ह्या स्टुडिओ भितर कोणायकी आमी आपयता जाल्यार तांकां समाजान तांणी केल्लें बरेंपण वा देवाच्या उतराकाल देवाच्या पवित्र सभेच्या उतरा प्रमाणे कोण कितें बरें करनासा तांकां हांगासर आपोवन जाता तितलें बरेंपण समाजान जायचें म्हणल्या उद्देशाखाल आमी हे कार्यक्रम चलोवन आसा कित्याक फकत एक इंटरव्यू न्ही वा कोणाक प्रोमोट करच्या खातीर आमी हांगासर आपयना देखून तुमकां बरें जायचें लोकांक समाजाक बरें जायचें म्हणल्या उद्देशान कार्मेल कॅफे चलोवन आसा तुमी जाता तितलो मोग आमकां दिला मुखल्या दिसांनी तुमचो मोग आमकां दिया म्हूण सांगूनच आयचो हो एपिसोड हांगासरच आखेर करता. येवच्या हप्त्यांत शुक्रारा दीस 7:30 वरार परत एक फावटी एका बऱ्या टॉपिका सांगता परत तुमची सांगता हांव आसतली. तवळ पर्यंत कार्मेल कॅफे पळोवन रावा कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्राईब करा लायक करा समेस्तांक देव बरें करूं.